सहायमाप्ति प्रभु क्रिस्तरनमेयथप्ति ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಯೇಸು चे मधुर नाम समझ मुनिया ये यासर मेलूया एक सावन गावूया यीशु चे मधुर नाम यीशु चे मधुर नाम परत पढ़ा ये यासर मेलूया एक सावन गावूया यीशु चे मधुर नाम यीशु चे मधुर नाम शोभित नाम पवित्र नाम यीशु ते तुझे नाम सकड़ा मनिया शोभित नाम पवित्र नाम यीशु ते तुझे नाम कर संसार मोनाम सा यीशु ते तुझे नाम कर संसार मोनाम सा यीशु ते तुझे नाम कर संसार मोनाम सा यीशु ते तुझे नाम ये असर मेलूया एक सावन गावूया यीशु चे मधुर नाम यीशु चे मधुर नाम यीशु चे मधुर नाम सकना यीशु चे मधुर नाम यीशु चे मधुर नाम हे गीत नहीं आलतना यीशुचे नाव म्हणलें गीत आसा यीशुच्या नांवान आमकां सहीत मेळटा आमची पिडा गुण जाता यीशुचें नांव दैसार पळतात यीशुच्या नांवान कितें सकट जाता आनी सर्ग आनी संवसार हें सापेत पावलून म्हणल्या बरी एकच नांव सा पावलून पिलिपिकारां बरो म्हणटा तें जावन आसा गुलामाचें रूप घेतलो आनी सर्गी आनी पाताळी ताचेंच नांव जावन आसा देखून त्या नांवा महिमा दिवन मुंदरो म्हणया आमच्या सुखांत आमच्या दुखांत तशेंच आमच्या उस्वासांत आनी आमच्या सगळ्या गांवांत ताचें नांव घसोंदी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी आमी चलतना आमच्या पयणांत आमच्या वाहनांत त्या सुसम्याचें नांव घसोंदी म्हणून आमी गीत मुंदरुया आनी म्हणया सुखां सा दुखां सा उबारता हांव तुजें नांव सुखां सा दुखां सा उबारता हांव तुजें नांव सुखां सा सांगता सुखां सा दुखां सा उबारता हांव तुजें नांव ये असर मेळूया एक सावन गावूया यीशुचे मधुर नाम 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 हर एका उस्वासान उद्गारता हांव तुजें नाम आमी गायता हांव गीत न्ही गे ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ कित्याक म्हजो उस्वास तो जावन आसा देखून आमच्या हर एका उस्वासांत तोच आमचे सांगात आसा म्हणलें बरोवश्या आनी सांगाता मेळोन हें गीत आमी मुंदरया हर एका उस्वासान उद्गारता हांव तुजें नाम हर एका उस्वासान उद्गारता हांव तुजें नाम हर एका उस्वासान उद्गारता हांव तुजें नाम ये असर मेळूया एक सावन गावूया येशूचे मधुर नाम येशूचे मधुर नाम येशूचे मधुर नाम येशूचे मधुर नाम सगळ्यांनी
गावान गाव गाजोन दी तुझे नाव सगळ्यांनी गाजोन दी तुझे नाव सगळ्यांनी गावान गाव गाजोन दी तुझे नाव एकामेका पळोवन आमी म्हणया या सर मेळुया पाटी पळया एका सोदियो एक साबन गावुया जेसूचे मधुर नाव 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 हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भाऊ बहिणीनो पयल्यान पयले तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो दीस मागता पयसतान तुमी आयल्यात पावसिल्लो दीस जाल्यारय हांगासर हो अर्द दीस जेजू सांगाता करसूंक ताचें उतर आयकूंक सॅक्रमेंटांत आसल्यार जेजूको आराधन करूंक तुमची मागणी घेवन तुमचे विनवणी घेवन तुमची तेसावां घेवन हांगासर तुमी आयल्यात मोगाच्यानो व्हड बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात ह्या पूर्ण शेतान तुमी मागिल्लें मेळटलें ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात आमी हर एक फावटी सांगचें मोगाच्यानो बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें आमी मागता मोरया लागीं मागता आसतना तुज्या आश्रयाक दवरलो तुजी ससाय मागुल्लो कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना मोगाच्यानो तुमकांय जेजू आनी आमची माय निराशी करिना खंडी जावन तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रगांचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली आनी व्हडा संतोशान तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार अनुभवान संतोशान तुमी फाटीं वयतल्यात मोगाच्यानो तुमकां हांव स्वागत म्हणटा रत्रेक आयला तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा आमच्या मोगाच्या पाद्राबाक पियूस डिसोजा पयसतावन ते येतात शिवमोगादावन ते आयल्यात तांकांय हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा तशेंच हांगासर आसात जॉन फेरार तावन येतात हर एका शेनवारा येवन आमकां मागूंक उमो करतात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर डिवायन वर्ड आसाचे आसात ते टॅलिकास्ट करतात तांकांय स्वागत म्हणून मोगाच्यानो तुमकां बरें मागता देव बरें करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांतका सुमिया होगलाप्तका सुमिया आराधांतका सुमिया मानतका सुमिया गौरवतका सुमिया स्तुतितका सुमिया आराधांतका सुमिया हालेलुया 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 मी समयांक एक अर्गा गीत गावया तुमच्या कंताराच्या बुकांत 5:23 ये 39 जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संवसाराक सदां सर्वदा उबे रावन ताळयो पेटून आमची हर एक ते सभा मागणी गरजो कितें पर आसात हर एक आमी समर्पण दिवन हें गीत आमी गावया जेसू पोतवेता तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वता जेसू पोतवेता तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वता दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो गाजोता तारा लारांनी ताची महिमा
Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानि मान्य मानानि गौरव दिव्य सदा तका आमचराय आणि ध्यानानि मान्य मानानि गौरव दिव्य सदा तका आमचराय. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैर आनी कृपा तो आमकां वदक दिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो बोधक सीता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैर आनी कृपा तो वदक दिता. पदकाच्या कोणा बुडोन आसलेल्या आत्म्या मुजादून नितळ तो करता. पदकाच्या कोणा बुडोन आसलेल्या आत्म्या मुजादून नितळ तो करता. Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानि मागण्या मानानि गौरव देव सदा तका आमचराय आणि ध्यानानि मागण्या मानानि गौरव देव सदा तका आमचराय. म्हज्या जिवितांत दंदलची मेटां भद्र कडपा वयर जेजूच रावयता. म्हज्या जिवितांत दंदलची मेटां भद्र कडपा वयर तो रावयता. म्हज्या जिवितांत दंदलची मेटां भद्र कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. म्हज्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानि मागण्या मानानि गौरव दिव्य सदा तका आमचराय आणि ध्यानानि मागण्या मानानि गौरव दिव्य सदा तका आमचराय. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶುದ್ಧಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಯೇಸು ಪದವೇದಾರ್ ताचो अधिकार सगळा संसार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा. Alleluia, Alleluia,
Hallelujah. 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 ಧ್ಯಾನನಿ ಮಾಗ್ನ ಮಾನನಿ ಗೌರವ Divya Siddhantaka Acharya Ani ಧ್ಯಾನನಿ ಮಾಗ್ನ ಮಾನನಿ ಗೌರವ Divya Siddhantaka Acharya ಪ್ರಭುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿರಿ ಪ್ರಭುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿರಿ ನಾಶವಾದ ಕುಳಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ ತೆಗೆದಿರಿ ನಾಶವಾದ ಕುಳಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ ತೆಗೆದಿರಿ Hallelujah. 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 ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಕೆ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಕೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ 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 ಹೊಸ ಹಾಡು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅದು ದೈವ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಹೊಸ ಹಾಡು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅದು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರನೇ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ಹೊಸ ಹಾಡು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅದು ದೈವ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಹೊಸ ಹಾಡು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅದು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗ್ಯಾರು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನನಗ್ಯಾರು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗ್ಯಾರು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನನಗ್ಯಾರು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾರ್ಗವು ನೀವೇ ಸತ್ಯವು ನೀವೇ ಜ್ಯೋತಿಯು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾರ್ಗವು ನೀವೇ ಸತ್ಯವು ನೀವೇ ಜ್ಯೋತಿಯು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿ
ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು बन्नी समय जेजू आमी हर एकल्यांचो मोग करीचे मस्तपटी आमी मोग करूंक चुकलां आमी एकामेकाचो मोग करता आसतना आमकां राग द्वेष हागे मोसोर आड आयला आज समय जेजू आमी तुका हर एक समर्पण दिता आमी एकामेकाचो मोग करूं आमकां तो शिकय आमकां तुज्या मोगान तूं आमकां बोर जेजू आमी तुजे लागीं मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार तुवें पयले दिसाचें सवाल जावन आसा तुजो भाव खंय आसा वेर इज युअर ब्रदर म्हजो भाव खंय आसा म्हणटा आसतना तुज्या भावा लागीं राजी जालें गी संधान केलें गी तुवें म्हणलें सवाल तूं आमकां विचारतय म्हण आमी जाणा आसा आज आमी एकामेका बोगसूंक कृपा दी एकामेकाचो राग द्वेष हागे सोडूंक नितळ मन नितळ काळीज आमकां तूं दी जेजू ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರಾನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು बन्नी आमी देवा लागीं येता आसतना सोम्या मुखार आमी आयिल्ल्या वेळार जेजून सांगिल्लें आमी आयकलां आमी न्ही हाडलां तीं उतरां जेजू म्हणटा पयलीं तुजी काणीक थंयच दवर राजी जा ताचे की वर्तें काणीक दुसरी खंयची ना देखून मस्तपटी आमी राग मोसोर दवर नासल्या वेळार बोगसण दिवंक आमकां दूख आयिल्ल्यांक बोगसूंक आमी कश्टांचे दीस आसात गी तसले दीस आमच्या मतीक हाडया कोणाक म्हणे आमी आजुनूय बोगसना म्हळ्यार आज ह्या रितीरे वेळार आमी रिते हातांत खाली हातांत घरा वचनासतना मागल्लें आमकां मेळाचें जाल्यार आमी पयलीं आमच्या बाबाक बक्षिचें भयणीक आमी बक्षिचें राजे संधानाचें जिवीत आमचें क्रिस्तांव जिणी जायचें तसली कृपा आमकां लाभून दी म्हूण आमी मागया पवित्र आत्मेचें कुमग आमी मागया बक्षुंचें काळीज एकामेका समजून घेवचें काळीज आमकां दी जेजू आमकां दी तुजी कृपा अग्निय नाळವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ
ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ವರವ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, पवित्रात्मरे वरव नीडी. एक मिनिट आमच्या डोळ्यांनी दाखया. आमकां समय समर्पण दिवया. जे कितें आज आमी मागणें करूंक आयल्या मस्तपटी आमी पुणेपण जिवीत जियेला जाल्यार हर एक समर्पण दिवया. जेजू जेजू लागीं सांगे, जेजू दुस्मानाच्या खोडेपणाच्या हर एका बंदस्पणान आमकां सुटय. जेजू आमकां तुजी कृपा दी. हर एक कष्ट सोसून व्हरूंक आमकां कृपा दी. जेजू आमचे लागीं तूं उलय, आमच्या काळजांत तूं उलय, आमच्या जिवितांत तूं उलय. जेजू आमच्या जिवितांत तूं उलय. अभिषेक ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರ ನೀಡಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ 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 ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು,
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲೇಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಕರವೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಕರವೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. सगळ्यां सांगात गावया.
ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನ ಮರೆ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argantuka sumya. Hoglaptuka sumya. Aradantuka sumya. Mantuka sumya. Gauravtuka sumya. देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 12वी ओळ. देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक, तें खरें पाजल्लें 2 दारीच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक सतत आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकलें करता पर्यंत विंदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतनां तें पारखिता. सगळे सृश्टींत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांनी लेख दिवंक आसा. देवाचें उतार हें. देवाची उडूप कर. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argantuka sumya. Hoglaptuka sumya. Aradantuka sumya. Mantuka sumya. Gauravtuka sumya. Stutituka sumya. आमी बुक स्टॉलाक गेल्ल्या वेळार साबार बूक आमकां मेळटात. तशेंच एक पिढी एक व्यक्ती मस्त दुखेंत बेजारायंत आसलो व्यक्ती संतोषान जियोवचें कशें म्हणलें सवाल ताच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार खंय म्हणी बुक स्टॉलाक गेल्ल्या वेळार खंय म्हणी एक बूक म्हाका मेळोवंक पुरो, संतोषान जियोवचें कशें म्हणलें शिकूनचो बूक मेळोवंक पुरो म्हूण तो सोदून गेल्लो खंय. तशें गेल्ल्या वेळार थंयसर ताणें त्या बुक स्टॉलाच्या मालिका लागीं विचारलें, संतोषान जियेजें म्हाका, संतोषान जियोवचें कशें हांवें म्हूण ताणें ताका विचारलें. तुमच्या ह्या शॉपान खंय म्हणी असलें शिकवण दिवचें वा टिप्स दिवचे खंय म्हणी बूक आसा गी म्हूण विचारल्या वेळार ताणें सांगलें गे, हांगा खंयच्याय बुक स्टॉलाक गेल्यार तुका हो बूक मेळचो ना, जाल्यार हांगासर म्हजे लागीं एक बूक आसा, त्या बुकांत ताच्या भितर आनी एक बूक आसा. तो बूक न्ही, बुकांचो बूक, आनी तो हर एक बूक आसात. जिणेंत कितें पुराय गरजेचें हर एक त्या बुकांत आसा. उक्त करून सवकास वास म्हळें की. आनी ताणें उक्त करून दिल्लो बूक जावन आसा बायबल. बायबलांतलें किर्तन 1 अध्याय. हर एकलें की आमकां संतोषान जियेजें म्हणची आशा आसा. संतोषान जियेजें जाल्यार कितें करीजें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार कशें आमकां आमी संतोषान कशें जियेत देवाचें उतर आमकां सांगता. तुमचे कडेन आसल्यार उक्त करा. संतोषान जियोवंक कितें करीजें म्हण तो बूक आमकां सांगता. किर्तनांचें 1 अध्याय, चॅप्टर 1, साम चॅप्टर 1 वर्सेस 1. मिळेंगे.
जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना संतोषान जिवंक कितें करीचे आमी संतोषान जिवंक कितें करीचे हर एकल्यान आयकाचे जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना दुसरे वळ बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा तो मनीस बागी कोणाक आमी बागी म्हण आपयता कोणाक बागी म्हणटा कोणाक काजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें आसा तांकां पळोवन भुरगीं नासतलीं म्हणटात कितले बागी तुमी तुमच्या काजरी जिवितांत तुमकां देवान भुरग्यांचें देणें फावो केलां खंयचे म्हणे भुरग्यांक बरें शिकप जाल्ल्यांत बरें मार्क्स आयिल्ल्या वेळार आवय बापायक म्हणटात कितले बागी तुमी तुमच्या भुरग्यांक पळया कितले बरे मार्क्स आयलात कितली बरीं भुरगीं तुमकां देवान फावो केला म्हळ्यार बागी म्हळ्यार कितें हॅपिनेस संतोष कितले बागी तुमी तुमकां रावूंक एक तुमचेंच म्हणलें घर आसा कितले बागी तुमी तुमकां मोतींत समाधान आसा म्हळ्यार संतोष आमकां आसा हर एकलें की संतोषान जियोवचें कशें हाव टू बी हॅपी कशें जियोवचें किर्तनाचें उतर आमकां सांगतात जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना मस्त पडी देवान मगाचें न्हू आमकां दिल्ली बूद आमी उपयोग करना की आमी उपयोग करीचे तातूंत किर्तनाचें उतर आमकां सांगतात जो मनीस देवान आमकां दिल्ली बुदी प्रमाणे चलता तो संतोषान जियेता म्हळ्यार हर एकलें की एक चिंता भोव गरजेचें खंय कसलें चिंताप तें देवान मनशाक कितें गरजेचें तें पुरा दिलां काय कितें तुका गरजेचें तें पुरा दिलां मर्जेचें आमी आपणायल्लें आतां आमी कश्टोवचें खंय तो गे म्हळ्यार मर्जेचें आपणायल्ल्या वेळार आमी कश्टोवचें ताका लागून देवान मनशाक कितें गरजेचें तें दिलां आनी देवान संवसारांत मनशाक धाडटा आसतना वा रचल्या वेळार देवान आज पर्यंत संवसारांत कोणायकी युजलेस अनुपकारी जावन रचोना हर एकलें की एक उपकारी काळीज फावो केला हर एकलें की बरें करचें एक बेसावन जेजून दिला आनी तितलें मात्र न्ही आमकां हर एकलें की देवानी बरें जावनंत रचलें हर एकलें की देवान बरें जावनंत रचलें खंय कळटा आमकां देवान आमकां बरी करून रचलात म्हूण देवान रचलें हर एक की बरें उत्पत्ती पुस्तकांत पयलो अध्याय वर्स 31 सांगता आमकां देवान जें कितें रचलें हर एक की बरेंच देवान रचलें पुरो बरेंच जाल्यार खोटेपण खंय तो आयलें मर्जेचें आपणायल्ल्या वेळार खोटेपण आयलें मर्जेचें आपणायल्ल्या वेळार खोटेपण आयलें देखून किर्तनकार म्हणटा आमकां जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रकार चलना प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना मस्तानांनी आवय बापायनी भुरग्यांक सांगचें आसा आळे पुता हेरां भुरग्यांक सांगाता मेळ तूंय पाड जायनाका पातक्यांची वाट धरनाका मस्त बडी सांगाता मेळ उलयता आसतना हेरांचे विशय खबरे उलयता आसतना मस्त लांब गेल्ल्या वेळार आमच्या मती कळी जायची आमी केंगी वाट चुकून आसा देखून त्या वाट्यार चलनासतना बगार तो वेळ सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत कोण संतोषता पळय मस्तपटी आमकां आमच्या जिवितांत आतां ह्या दिसांनी पुरा सवलती आसात सौकर्य पुरा आसात आमकां पुरा फेसिलिटी आमकां आसलेल्या दिसांनी आमी जियेता हो दीस हे दीस जावन आसात पण आदीं पुरा मस्तो आमची गरजेक वचत जाल्यार चल नसो जे आसलें मस्तो वेळ आमकां चल नसूंक तो पैण करूंक मस्तो वेळ जातालो आतां आमी थोड्या मिनिटांनी म्हणले बरी आमी पावता आनी इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार मस्त वेळ पयलेंत येवन बसताले आमी मीस जाल्ले मागीर इल्लो वेळ मेळटालो एकामेका थंय आतां तो सवकास तो संबंद आमचे दोन पयस गेला कित्याक म्हळ्यार इमिडिएट तक्षण जाल्लेंत आमकां दुसरें काम आसता घरा वचचें आनी मस्त टेन्शनाचे दीस ह्या दिसांचे खंयची एक कडेन आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत आमचो संबंद बिगडना आयला म्हूण बगना गी संबंद बिगडना आयला कोणा लागीं संबंद आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या लागीं जावं पुरो दुसरें आमच्या देवा लागीं आमचो संबंद देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार ही आमी वाचचे टायम पळयता इतलोच वेळ एका घंटेचे मीस म्हळ्यार एका वराचे मीसत ताच्या वयर जायना जो इल्ले मुखार जायना जो आमी खंयगी मोगाचे न्हू आमी मस्त
वेळाक महत्व दिवन खंयगे आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक जिवितांत आमी खंयगी बरेंपण जोडूंक ह्या दिसांनी फाटीं सरल्या. तातूंत पळय आज भायर पुरा सोबीत दिसता आमी, भितर भायर पळयतना मस्त आमी घटमूट दिसता, भितर पोकळ आसा. कित्याक म्हळ्यार आध्यात्मीक सकत आमकां ना, देवाच्या उतराचेर संतोश पावचे सकत आमकां ना. पयलें आदीं परा कोणी खंयचें पावरफूल किर्तन म्हण पळोवन वाचिनातलीं बायबलांतून. खंयचें पावरफूल किर्तन बायबलान म्हण विचारल्यार आतां 3 गे 4 गे सांगतात. न्हय आमचे मलगड्यांक विचारा खंयचें पावरफूल म्हळ्यार हर एक उतराय पावरफूल, देवाचे उतार हर एकी पावरफूल. इतलें हे वर्स मात्र पावरफूल गे, ते रिपीट केल्यार मात्र आमकां भलायकी मेळटा गे. नामगाचें न्हू, देवाचें उतार हर एकी पावरफूल, हर एकी पावरफूल. त्या देखून हांगासर बरयलां कितें गे म्हळ्यार बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, देवाच्या उतराचेर संतोष पावता आनी दीस रात ताच्याच धर्मशास्त्राचेर नियाळता. तो मनीस बागी दीस रात नियाळूंक जाता गे आमकां देवाचे उतार. केदाळे नियाळूंक साद आसा गे म्हण आमी चिंता. 7 मेटांचें विधान आमी आयकलां गे तुमी. आमच्या वाड्यांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आमी तें 7 मेटाचें विधान चलयता. पयलें मेट खंयचें? जेजूक आमचे मदें स्वागत करचें. ताचे मागीर मेटांत विसरलें की कितें आतां? मागीर देवाचे उतार वाचचें. वाचले उपरांत कितें करता आमी? एक शब्द वा उतार विंसून काडटा. वाचल्यांत शब्द वा उतार आमी विंसून काडटा. विंसून काडले मागीर कितें करता आमी? विंसून काडले मागीर थोडोसो वेळ मौनपणी रावून आमकां इतलें आतां उतरां आमी 3-4 वळी आमी वाचले. थंयसर आमच्या काळजान कितें एक प्रेरण दिल्लें उतार, एक शब्द थंयसर आसा. तें शब्द आमी विंसून काडटा. इल्लोसो वेळ आमी नियाळ करता. नियाळ केल्ल्या वेळार पळया आमकां हर एकलें की एकच शब्द मस्त जाणांनी विंसून काडल्यार वा सगळ्यान तेंचो शब्द विंसून काडल्यार तांणी तें एकामेका उलयता आसतना सांगता आसतना तांणी एक्सप्लेन करची रीत दुसरीच. त्या देखून म्हाका न्हू देवाचें उतार दीस रात नियाळचें म्हळ्यार कितें? आमी कोणेंगी सांगलें उतार आमकां दुखला जाल्यार, बेजार पावला जाल्यार आमी दीस रात म्हणले बरी तेंच मोतीन दवरनासता आमी. अशें सांगिना जाय आसलें. 2 मारल्यार म्हाका दुकानांतलें जाल्यार तें उतार ताणें सांगिना जाय आसलें. कित्याक उतरां भोव पावरफूल उतरां भोव पावरफूल. देखून देवाचें उतार म्हाका न्हू ताचे की पावरफूल. देखून आमी कितें करीचें? आमी पातकेंच्या खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलनासतना रावचे जाल्यार पातकेंची वाट आमी धरनोचो जाल्यार कितें करीचें? देवाचें उतार आमकां सांगता, किर्तनां सांगता आमी दीस रात म्हणले बरी आमी तें उतरां नियाळ करीचें. नियाळ कोणेंगे एक सांगलें उतार, खंयगे एक आयकल्लें उतार आमच्या मोतीन गुवन आसा जाल्यार तेंच आमी आयकल्लें देवाचें उतार आमच्या मोतीन गुवल्ले वेळा मोगाचें न्हू हर एका वायटा विघ्नांतून देवाचें उतार आमकां राखता. देवाचें उतार आमकां राखता. त्या देखून पवित्र पुस्तक आमकां सर्गीं कितें परा चलता थंय कितें परा आसा म्हणलें शिकयना आमकां. थंय वेची वाट कशी म्हण आमकां शिकयता. त्या देखून जेजू म्हणटा पळया हांवूच वाट. तुमी म्हज्या मरिफात येना जाल्यार बापा सरशी वा सर्गीं पावोवंक साधना. त्या देखून जेजू जावन आसा वाट. आनी ती वाट कितें खंय सांगता आमकां खंय आसा वाट ती? खंयचे वाटेर आमी वचपाचें तें पावपाचें जाल्यार आमी वाचता किर्तनान 21:10 आमी सिराकाच्या पुस्तकान 21:10 वाचल्यार आमी थंयसर कळटा पातक्यांची वाट आनी बरें करनासले नितीवंतपणाची वाट. पातक्याची वाट कशी गी म्हळ्यार फातर घालून बरें करून लेवल आसल्या हायवे आसले बरी आनी अखेरीक आसा एक व्हडली एक गुंडी. थंयसर पडल्या वेळार कळटा ते मुखार कांयच ना म्हण. पळोवंक सोबीत दिसता. आनी सर्गींची वाट कशी? अशीर वाट म्हणटा जेजू, अशीर वाट. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो देवाचें उतार दीस आनी रात नियाळचें म्हळ्यार आमी अशीर वाटेर चलोवंक एक निर्धार करचें. आनी तिसरी वळ जावन आसा
एक आमी दीस आनी रात नियाळ केल्या वेळार कितें जाता, कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडटा, कितें घडटा आमच्या जिवितांत. तो कोण दीस आनी रात नियाळटा, तिसरी वळ आमी आयकता किर्तनांत पयलो अध्याय तिसरी वळ. तो वळच्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जावन आसा. खंय म्हणे पळय आमी न्हंयच्या देगेर आसलेल्या रुखाक उदक घालीचें म्हणा. कित्याक म्हळ्यार ताचीं पाळां उदक कितें केदाळा पुरा जायते जाल्यार पुरा ती भितर कणगेतात. हे देखून न्हंयच्या थडीर लायिल्ल्या रोखा परी आमी केदाळे जिवंत जावन आसता, जिवाळ जावन आसता. आमचें तें उलोवंक आयिल्ल्या व्यक्तींक, आमचें तें कोणी म्हणी मेळूंक आयिल्ल्या व्यक्तींक एक रितीन संतोश म्हणलो बघता. केदाळे बेजाराय आमी दिवची न्ही. आमी मस्त बरी सांगिल्लें आमी आयकलां. संतोश आमी वांटून घेतल्या वेळार संतोश सडटा खंय, संतोश सडटा खंय. तुमच्या भुरग्यांक हायेस्ट मार्क्स मेळिल्ल्या वेळार, अवॉर्ड मेळिल्ल्या वेळार, तुमकां खंयचें प्रमोशन कितें मेळिल्ल्या वेळार एकामेका तें सांगता आसतना संतोश आमी एकामेका तें शेअर केल्ल्या वेळार, सांगिल्ल्या वेळार संतोश सडटा. दूख एकामेका तें सांगिल्ल्या वेळार दूख उणें जाता. तशेंच आमी आज कितें करचें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतराचेर दीस आनी रात नियाळचे व्यक्ती जाल्यार, दीस आनी रात नियाळचे व्यक्ती जाल्यार उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी आमी जाता. मुखार कितें घडटा, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताचें पानां केदींच बावनांत आमकां आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत दीस आनी रात नियाळचे क्रिस्तांव कुटाम आमचें कुटाम जाल्लें जाल्यार, क्रिस्तांव जिवीत आमचें जाल्लें जालां मोगाचें न्हू. आमची मुखामळां बावनांत. कित्याक बावनांत की म्हळ्यार आमकां कळीत आसा कितें घडल्यार तें पुरा देवाच्या योजना प्रकारांत घडता. मस्तपटी पळय आमच्या घरांनी ल्हानशीं वा व्हडलीं अवघडां घडिल्ल्या वेळार मस्तपटी आमी क्रिस्तांव आमची बावार्थच आमी सोडून दिता. इगार्जे वचना आमी देव खंय आसा, इतलें मागणें केलें, इतलें दान धर्म केलें, हें पुरा खंय गेलें, कित्याक एक्सिडेंट जालें, कित्याक मरण जालें, इतलें ल्हान पुराय कित्याक म्हणलें सवाल आमी विचारता. जेन्ना आमच्या मतींत असलीं सवाल आयिल्ल्या वेळार जोबाचें उतर केदाळ आमी मतींत दवरचें खंय. जोब म्हणटा देवातून आमी संतोश, आशिर्वाद, बरेंपण आमी आपणायात, उणेंपण आपणायल्या वेळार कित्याक देवा म्हूण विचारचें. कित्याक देवातून आमी बरेंपण आपणायत खंय, पिडा आपणोवंक जायना गी, दूख आपणोवंक जायना गी, एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार मरण आयिल्ल्या वेळार आमी स्विकार करूंक जायना गी, बरें आयिल्ल्या वेळार कित्याक देवा म्हाका इतलें बरें म्हण कोणें म्हण विचारलां गी, कोणें विचारूं ना. त्या देखून जोब म्हणटा देवातून आमी बरेंपण आपणायल्या बरीच हर एक आपणाचें एक. दुसरें जावन आसा देव जावन आसा धनी, ताका कळीत आसा कोणाक कितें खंय म्हणलें तो जाणा आसा. त्या देखून आमी कितें गरजे खंय, कितेंय घडल्यार देवा तुज्या कुशे प्रकार जावन दी म्हणलें बावार्थ आमचो एकल्यांचो बावार्थ. थंय मागणें सोडचें न्ही, आमी मिसाक वचना आनी मुखार देवूच ना बेश्टें हें पुरा म्हण चिंतचें. म्हाका हें पुरा आमी मर्जेचें आपणायले वेळार आमचें चिंताप जावन आसा. त्या देखून जो कोण देवाच्या उतराचेर दीस रात नियाळटा म्हळ्यार केदाळे बायबल वाचता म्हण न्ही, केदाळे मागणें करता म्हण न्ही, टीव्हीर तांतू पुरा मागणें पळोवन आसता म्हणून न्ही. कोण दीस रात नियाळचो व्यक्ती कोण गे म्हळ्यार त्या उतरां सारकें जियोंक प्रयत्न करता, सुकून पडटा, परत प्रयत्न करता, परत सुकून पडटा, परत प्रयत्न करता, आनी तो जावन आसा व्यक्ती दीस रात नियाळचो व्यक्ती. तो जावन आसा केदींच बावनांतलो रूख, केदींच बावनांतलो रूख. ताचे लागीं आयिल्ले हर एकलें की नेगेटीव फिलिंग्स तो दिना. ताचे लागीं आयिल्ले हर एकलें की तो बरें संदेश दिता. आनी तांणी आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार, असल्या मनशांनी आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार, असले व्यक्ती आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार एक पॉजिटीव वायब्स म्हणटात, पॉजिटीव वायब्स आमच्या कुटुंबांत चडटा. थोडीं घरा आयिल्ल्या वेळार बेश्टें नेगेटीव तो चिंतपा, तांणी बोलूंचें नेगेटीव. कित्याक म्हळ्यार तांच्या मोतींत एकच आसचें. जो कोण मनीस देवाच्या उतरांचेर नियाळटा, जो कोण मनीस देवाचो मोग जाणा आसा, जो कोण मनीस देवाक खरो वळखता, तो दीस रात नियाळचो व्यक्ती, दीस रात नियाळचो व्यक्ती. एक दीस म्हाका एक भाव अशें म्हूण सांगतालो, ताणें सांगलें उतरां आयकून म्हाका ते पटें अशें भोगलें, न्हीज जावन तो घरा आयिल्लो व्यक्ती मागणेचो व्यक्ती गी म्हूण.
ताणें कोणाचेय घरा गेल्यार इल्लें मागणें आराम करचें की मागणें आराम कर डायरेक्ट सांगचें की तुमच्या घरा कितेंय एक समस्या आसा हांगासर समस्या नासतली कोण आसत कोणाचेय घराय प्रॉब्लम फ्री घरा खंयच ना प्रॉब्लम फ्री घरा कोणाचीय ना कोणाक म्हणे घरा येवन समस्या आसा तुमच्या घरा कितें एक प्रॉब्लम आसा म्हण सांगल्या वेळार कोणी म्हणे सांगतात की आमच्या घरा समस्या ना म्हणून हर एकल्यांच्या घरा समस्या आसात खंय समस्या ना जाल्यार खंय म्हणे त्या दीस पडलें वा वायट सपन पडलें आनी काय म्हणे दिसलें तें पुरो एक समस्या जावनच दोळ्या मुखार दिसता आनी हे व्यक्तीन पयलीं सांगचें की निमगे नागा दोष ಇದೆ आनी थंय तो आराम जालें शांती ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು म्हूण सो अशें कोणाचें घरा गेल्यार एकच आनी मागणें आराम करचें जेजूच्या नांवांत अखेर करचें जेजूच्या नांवीत तो मनीस देवाचो मोग जाणा जावनतलो मनीस आनी तुवें महापातक केले त्या देखून तुमच्या कुटुंबाचेर आतां शिरा पडला तो मनीस देवाचो मोग कितें म्हूण तो जाणना ताणें निर्गमन पुस्तकांत चॅप्टर 34 वर्स 6 आनी 7 वाचुना कित्याक म्हळ्यार थंयसर बरयलां देव काकुळदार देव बक्षिता रागार जावंक सकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो जो कोण मनीस तुमचे लागीं येवन वा हेरा लागीं वचून सांगता हांवें कितले पटी कुमसार जाला रे म्हाका समाधानंत भोगना कित्याक म्हळ्यार थंय बक्षिता आमची पातकान देव बक्षिता म्हूण ताका भावार्थत ना ताजे करून म्हाका विचारना कोण दीस रात देवाचें उतार नियाळटा गी तो बरें ग्रीन आसल्या रुखा बरी म्हळ्यार ताच्या रुखाची पानां वा खोली केदाळय बावना ती केदाळे बावनातलो रूख तो जावन आसा तर म्हाका विचारना आमी क्रिस्तांवां इतलें पुरो आमकां शिकोवन मेळटा रितिऱ्यो नोवेना आमगे दुसऱ्या तरेचें शिकोवन आमकां मेळनासता आमी खंयचे रूख जावन आसा न्हंयच्या देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी जालां गी आमचे पानां बावलात गी आमी केदींच पानां बावनात आसले रुखा बरी जायजे म्हण आमकां हर एकलें की देवान विंसून काडला आनी आमी हर एकलेन मोगाचे क्रिस्तांव बाबा भयणी आमी कशें आसाचे गे म्हळ्यार आमी हेरांक मेळिल्ले वेळार तांच्या जिवितांत सुकून आयिल्लीं बावुल्लीं पानां आसल्यार आमकां ती मेळिल्ले वेळार आमची उतरां आयकत आसतना म्हजें आनी तुजें जिवीत तांणी पळयल्ले वेळार तांचीं बावुल्लीं पानां परत्यान सुखानांतलीं पानां जायचे बावनांतलीं पानां जायचे एक जिवो रूख ती जायचे म्हळ्यार तांच्या जिवितांत नवें जिवीत तांणी अनुभव करीचे ते व्यक्ती जावन आसात नीज जावन न्हंयच्या तडीर आसल्या रुखा परी म्हळ्यार तांणी देवाचें उतार आयकलां सेलेक्टीव करून आयकुना हर एकी वाचून नियाळ्ळां आमी कितलें देवाचें उतार दिसाक नियाळटा तें गरजेचें न्हय मोगाचें न्हू कितलीं उतरां आमकां भायर येता तें गरजेचें न्हय तीं उतरां कितलीं तुज्या भितर काळजांत गेल्यात म्हणलें गरजेचें कितलें तूं नियाळतें म्हणलें गरजेचें कितलें तूं जियोंक प्रयत्न करताय तें गरजेचें मोगाचें न्हू क्रिस्तांवांक तें गरजेचें म्हाका कितलीं उतरां भायर येतात कितलें पॅसेजीस म्हाका कितलें किर्तन म्हाका भायर येता तें खंयचेंय गरजेचें न्हय तें किर्तन तूं जियेलय गी तें गरजेचें सोमी म्हजो गवळी देव राखणदार वय तें परस समा जाल्यार तुज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार उणेपण आयिल्ल्या वेळार आनी एकलेक बुजोवन दिवंक वता आसतना तें किर्तन तुका कितलें कुमक करता तूं कितलें बरें करून सांगतय तें भोव गरजेचें कशें जियेतय तें भोव गरजेचें देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी हर एकलीं बावनांतलीं पानां बावनांतलीं रुखा बरी जायचे क्रिस्तांव कुटुंबां हर एकलीं आमी पानां बावनांतलीं रुखा बरी आमी जायचे तें आपणे आमकां हर एकलें की जेजू आज दिवन आसा तसलें आपणे आमकां दिवन आसा तसलें आपणे दुसरें जावन आसा जें सगळें तो करता तें सफळ जाता कित्याक म्हळ्यार तो दीस रात देवाचें उतार नियाळटा म्हळ्यार आमी मागलें हर एकी मेळटा म्हणून न्हय हर एकी मेळटा म्हणून देवा म्हाका तितलें व्हडलें घर जाय जेजू म्हणटा तुका नाका कित्याक म्हळ्यार तुमी आसचीं दोगांच जाण्ण पुसूंक आनी नितळ करून कश्ट नाका तुमकां इतलेंच घर पुरो ना आमकां व्हडलें घर जाय म्हण हट करून गेल्ल्या वेळार तें देवाची खुशी जायना मोगाचें देव म्हणटा इतलेंत पुरो तुका गरजेक कितें जाय
इतलें पुरो, म्हाका व्हडलें कार जाय इतलें पुरो, आतां आसलें पुरो इतलें पुरो, तुज्या जिवाक तुज्या कुडीक इतलें पुरो, आनी आमकां मस्त व्हडलो हुद्दो जाय इतलें पुरो, तुजी कॅपॅसिटी इतलीच, तुका दिल्ली सामर्थ्य हांवें इतलेंच. ताजे करून म्हाका न्हू जो कोण देवाचें उतार नियाळटा तो देवाच्या उतराक आपलें काळीज आनी मन उगंड दवरता, उगंड दवरता. सामुवेलाक 3 पडी आपयलें आमी आयकलें. पयले पडी आयकल्ल्या वेळार एली लागीं तो धांवून येता आनी म्हणटा तुवें म्हाका आपयलें गी. तो म्हणटा ना वचून न्हिदे, ह्या रातीक हांवें आपूण हांव म्हज्या कामार बिजी आसा. दुसरे पटी तिसरे पटी आयिल्ल्या वेळार एलीक कळटा हांवें आपुना तर आनी कोणें आपूंक पुरो, देवूच आपयता. त्या देखून अनेक पटी आपयल्या वेळार तुवें कितें जबाब दिजे, म्हज्या लागीं धांवून येवचें न्ही पुता, कितें जबाब दिजे म्हूण तो सांगता. म्हाका न्हू ही जावन आसा तरबेती आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक आमी दिजे, असली तरबेती. तें जावन आसा दोतोर, तें जावन आसा भुरग्यांची रितीर, तें जावन आसा भुरग्यांक आध्यात्मीक शिबिरा वेळा दिवची शिकवणूक, तें पुरा भुरग्यांक मोगाचें तरबेती जावन आसा. आमी आयकचे केवल आमी मोबायल कॉल्स मात्र न्ही, एकामेका उलोवचे मात्र न्ही, वॉट्सॅप व्हिडिओ कॉल मात्र न्ही मोगाचें न्हू, आमी एकामेका आयकल्ले बरी तर देवाची उतरां आमकां आयकचे, देवान आमकां दाखोवची वाट मुखार वचचे गे, फाटीं वचचे गे, मुखार कितें करीचे. दोळे धांकल्ले वेळा मात्र न्ही, दोळे उक्ते करता न्ही, ते पवित्र आत्मेचें प्रेरण आमकां मेळचे. खंयतून मेळटा प्रेरण आमकां, आमची मायंड आमी ट्रेन करीचे, प्रोग्राम करीचे, प्रोग्राम करीचे. तें कशें प्रोग्राम करचें, तें देवाचें उतार दीस आनी रात नियाळीचें म्हणटा. आमी वाचता जोशुआच्या पुस्तकांत 1 अध्याय 8वी ओळ, धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर आसाजे. ही देवाचीं उतरां मोगाचें न्हू, केवल बायबलांत आसल्यार कांयच प्रयोजन जायना, आमच्या अल्तारेर दवरल्यार कांयच उपकाराक पडना आमकां. तें खंय आसाजें गे म्हणल्यार आमच्या वंटांनी आसाजें, आमकां हर एकलें की खंय कितें आसा म्हूण कळीत आसाजें. धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत सदांच तुज्या वंटाचेर दवर, तांतू बरयल्लें तें तुज्या सत्रयेन पाळ आनी दीस रात ताचें ध्यान कर. दीस रात ध्यान कर. आमचें काम करता आसतना, आमचें खंयचें म्हणजे वावर करता आसतना आमी कितें करचें, ध्यान करीचें. आनी ध्यान केल्ल्या वेळार कितें जाता थंयच आमकां मेळटा. जोशुआच्या पयल्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायान आमी वाचून गेल्यार तुज्या सर्व कामां सुफळ करतलो सर्वेस्पोर, तुज्या सर कामांनी सुफळाय तूं जातालें, तुका प्रतिफळ मेळटलें आनी तुका जैत लाभतलें. आमकां प्रतिफळ मेळटलें आनी जैत आमकां लागता. नियाळ्या वेळार कितें मेळटा आमकां, वॉट इज द रिजल्ट, कितें मेळटा आमकां, आमचे सर कामांनी देव आमकां मुखार चलयतलो. मुखाच्या भावनांनी भयणीनो, इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 34:16, इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 34:16 वाचता तें सर कळटा आमकां. सर्वेस्पराच्या पुस्तकांतून न्हू सोदून काण वाचा, खंय तो वाचूं नाकात. वॉट इन्स्पायर्स मी मोर, खंयचें म्हाका इन्स्पायर करता, देवाचें उतर म्हाका इन्स्पायर करता. एक दीस हांव एका फिरगजेंत बिगर जावन आसलेल्या वेळार ऑगस्ट 15 मीस जाल्ल्या मागीर फ्लाय गोस्टिंग करता आसतना आमी कोणाक आपोवचें ह्या फाटी फ्लाय गोस्टिंग करूंक म्हूण चिंतलो. आनी लोकांनी सांगलें हांगा एकलो नावार्दीक व्यक्ती आसा, बरें सोशल वर्कांनी करनासता, लोकां मोगाळ व्यक्ती. तो हर एक ऑगस्ट 15 तो गांवांक पाटी येता आनी दुबळे धाकट्यांक मेळटा आयलें कुमक करता आनी सगळें सांगाता मेळटात. कोणाक गरज आसा तांकां पुरा कुमक करतात. आमी चिंतता कस आमी आपोवचें म्हूण. आनी आपयल्या वेळार मीस जालें मागीर भायर फ्लॅग होस्टिंग जालें आनी ताका सांगलें ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಡಬೇಕು म्हूण ताका MC-न ताचें नांव आपयलें आनी ताणें उलोवंक आराम केल्ल्या वेळार सकाळच ताणें बोल्साक हात घालन ल्हानसो एक बूक भायर काडून इगर्जे मुखार रावन क्रिस्तांवांचो न्ही, तो ब्राह्मण असो. ताणें बायबल उक्तकर सांगलें दीस बूक इन्स्पायर्ड मी म्हणलो. दीस बूक इन्स्पायर्ड मी. खंय वेतना हांव हो बूक व्हरता
कित्याक म्हूण सांगल्यार वो बूक म्हज्या जिवितांत मस्त लिसांवां शिकयला म्हाका, मस्त लिसांवां शिकयला. हांव इंजिनियरींग जाल्लें मागीर काम नासतना थंय हांगा पुरा भोंवतालो. मागीर हांगा तो म्हजें वळखीचें कुटाम आसलें, क्रिस्तांवांचें कुटाम. तांणी हैदराबाद आसलीं. तांणी सांगलें आमच्या घरा येवन इल्ले दीस राव, खंय म्हणे काम मेळोंक पुरो तुका म्हण सांगले वेळार तांच्या घरा वचून रावलो. तांच्या घरा रावल्ल्या वेळार हांवें पळयलें कितें म्हळ्यार हर एक दीस संजेर मागणें जाल्लें. मागीर सगळीं बायबल उक्तो दवरतालीं आनी एकली एनावन्स करतालीं. माथ्यावाचे सुवार्थेन 11 अध्याय वर्सेस 28 वाक्यांचे म्हणे उतारेक. आनी एकलीं वाचता आसतना सगळें हातान देवाचें उतार बरें करून पळोवन वाचतालीं आनी नियाळटालीं. इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत बसतालीं. मागणें जाल्लें मागीर कितें आयकलें तें एकामेका सांगतालीं. म्हाका हें उतार आयकतना अशें भोगलें, म्हाका हें उतार आयकल्या वेळार अशें नियाळ म्हज्या मतींत आयलो. एकामेका उलयतालीं. हांव तें हर एक आयकतालो कितें म्हण म्हाका समजनातलें कितें म्हूण. तें देवाचें उतार कितें म्हूण म्हाका समजुना जाल्यार तांणी एकामेका उलयता आसतना हांव आयकतालो आनी हांवें आराम केलें. तांणी पुरा भितर रांदून जालें मागीर वाडोवंक वेता आसतना जेवणाक तयार करता आसतना हांव दवरून वचून ताणें उक्तें केल्लें कितें म्हूण पळोवन हांव वाचतालो. जालें अशेंच ताणें सांगलें मागणें केलां, देव मागणें आयकता. त्या देखून आमी देवाचें उतरां वाचता नियाळटा. आनी ताणें तीं उतरां जिखून धरलीं. मागणें केल्ल्या वेळार देव आयकता. उतरांत सकत आसा, त्या देखून आमी तीं उतरां एकामेका तें वांटून घेता. आनी थोड्या दिसांनी ताका बरें काम मेळ्ळें, गव्हर्मेंट काम. तांतूं मागीर ताणें तो इंजिनियर जावन वावर करनासलो. सुमार म्हयन्याक 1 पटिंगी 2 पटिंगी ह्या घरा तो भेट करतालो. त्याच वेळाक समाज जावन गी कितें गी थंयसर ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचें 7 मेटांचें विधान तीं केदाळे घरांनी सांगाता मेळून करतालीं. पुरा 7 मिनटाचें विधान जाल्ल्या उपरांत एक उतार वा शब्द आमी प्रेरण दिवचें. एक सगळे म्हयनो नियाळचें उतार आमी विसरून काडटा आनी घरा वचून आमच्या आल्तरीर वा खंयगे कडेन आमी सगळ्यांनी पळोवचे कडेन आमी बरोवन दवरता. आनी ह्या बायेन तें बरोवन दवरलीं. एक दीस हो व्यक्ती घरा आयिल्ल्या वेळार जेजून सांगिल्लें उतार वा प्रेरण मेळिल्लें उतार तांणी आल्तरीर बरोवन दवरलें. तें उतार कितें गे म्हळ्यार तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. आनी वो व्यक्ती चिंतलें की दुस्मानाचो मोग करूंक साद आसा गी, इम्पॉसिबल. आमकां बरें केल्लें सो मोग करूंकूच आमी फाटीं सरतना आमकां दुखयल्लो व्यक्ती, आमच्या विशयान तूं वायट चिंतलो व्यक्ती, नाका जाल्लें पुरो चिंतलो व्यक्ती, आमचें नासत चिंतून आसचो व्यक्ती, ताका आमी कसो मोग करचो. इट इज नॉट प्रॅक्टिकल. ताणें चिंतलें की मतींत जेजू नॉट प्रॅक्टिकल, जेजू नॉट प्रॅक्टिकल. हीं उतरां प्रॅक्टिकल न्ही उतरां हीं. ताणें चिंतलें कितें गे म्हळ्यार तुवें कोणाक म्हणे तुका अन्याय केला गी ताका शिक्षा लायजेत, सूख केल्ले हर एकले की शिक्षा मेळजेच म्हळ्यार चिंता ताजें आसलें. तशें ताणें कोणा कडेन तो चड उलोवंक वचना. तीं उतरां ताज्या मोतयेन केदाळे कांत येतालीं. हें कित्याक अशें सांगलां, कितें सांगलां गे म्हणून. आनी एक दीस आयिल्ल्या वेळार सुमार तेंपा उपरांत आयिल्ल्या वेळार थंयसर आनीक उतर बरयल्लें खंय. ताणें सांगलें थंयसर बरयलीं उतरां अशीं आसलीं, एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा, शेजारांचो मोग करा. एकामेका म्हळ्यार आमची शेजारांचो मोग करा. आनी ताणें सांगलें वाव व्हेरी नायस, एकामेकाचो मोग करचें भोव सुलभायचें. कित्याक एकामेका म्हळ्यार कोण आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमी तांचो मोग करता. म्हजे मम्मी डॅडी भुरगीं आमच्या कुटुंबाचे सांदे सगळ्यांचे आमी मोग करता. आमची शेजारां भोव मोगाळी, आमकां मस्त मोगाचे व्यक्ती. तशें म्हण ताणें चिंतलें की आतां जेजून सांगलीं उतरां व्हेरी प्रॅक्टिकल. आनी तो व्यक्ती मागीर बायबल उक्त करन सगळ्यां मुखार दवरन अशें म्हणलो, हांवें चिंतलें म्हजी शेजारां म्हज्या कुटुंबाची केदाळे मोगाची म्हूण. मागीर नियाळता आसतना कळ्ळें म्हाका केदाळे आमी राग करचें कोणा कडेन, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां कडेन. केदाळे आमी झगडें लढाई कोणा कडेन करचें, आमच्या शेजाऱ्यां कडेन केदाळे लढाई करची. जेजू कितें म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा म्हळ्यार दुस्मान खंय आसात, दुश्मन कितें रे बगल में है. तशेंच आमच्या बोगल्यान आसा. त्या देखून तो म्हणटा जेजू व्हेरी प्रॅक्टिकल. त्या देखून म्हाका ही देवाची उतरां, दीस होली स्क्रिप्चर्स
इन्स्पायर्ड मी म्हण ताणें सांगलें. आनी थंय आसल्या सक्कड क्रिस्तांवांक मिसाक आयिल्लें सक्कडांक क्रिस्तांवांक ताणें पळयलें. हांव क्रिस्तांव न्हय, तुमी सगळे जल्मातून क्रिस्तांव. हांवें येता आसतना म्हज्या पॉकेटीन बायबल हाडला, तुमी हाडला गी म्हूण सगळ्यांक विचारलें. इगर्जेक मिसाक आयिल्ल्या व्यक्ती हर एकलें ताणें विचारलें, तुमी म्हणे ನೀವಾದರೂ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸಕ್ಕಡ ಕ್ರಿಸ್ತವಾಂಗಿ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ? थंय कोणेंय बायबल हाडून वतलो. मगाच्यान एक आमी सो कॉल्ड अनबवार्थी म्हणटा, बवार्थी म्हणटा आमी. आमचो इतलें शिकोण मेळिल्लो व्यक्तीने, देवाच्या उतराचेर जाणवाय तितली नासलेलो व्यक्ती, म्हजे बरी तुजे बरी तरेक आयिल्लो व्यक्तीने ताणें एक सवाल विचारलें, तुमी सगळें मागणें करूंक आयल्यात, तुमी बायबल हाडल्या गी म्हूण तांकां विचारलें. मस्ताना म्हणली ना, आमी स्पेलिंग मिस्टेक कर मोबायल हाडला, बायबल हाडूंकूच ना. एकच स्पेलिंग मिस्टेक जालें, बायबल हाडूना मोबायल हाडला आमी. आनी एकलो म्हाका म्हणटालो कितें जालें, फादर हांव तें पडटा गेल्लो, तो पयलो दुसऱ्या धर्मांत आसलो खंय, आतां पळयला कितलें बरें करून देवाचें उतार सांगता, इतलें पावरफुली देवाचें उतार सांगता गे म्हळ्यार आमकां हर एकलें तें उतर आयकता आसतना मस्तू प्रेरण मनशें भोगता. हांवें सांगलें प्रेरण न्हय, तुमकां लज दिसताचें, कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगिचें आसलें, आज तुमी आयकुनचें बरी जालें. क्रिस्तांव आमी आयकून मात उरले, हांगा आयकून नेक्स्ट कडेन आनी एक कडेन आयकूंक न्हय. मगाचें न्हू, आमी खंयगी पाळोवंक आमी विसरल्यो, आमी खंयगी पाळोवंक विसरल्यो. त्या देखून आमी देवाचें उतार कितें म्हणटा, किर्तनाचें पयलो अध्याय कितें म्हणटा, आमी देवाचें उतार दीस आनी रात नियाळचें म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार तें म्हजें आनी तुजें जिवीत जायचें. आमी आयकल्लीं हीं उतरां केवळ आयकून वेचें न्हय, तें आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक दीस आनी दीस आमी हर एक दीस आमी प्रयत्न करीचे. तशें जाल्ल्या वेळार आमचीं मुखामळां भावचीं नात. कित्याक आमचीं मुखामळां भावतात गे म्हळ्यार म्हाकाचें न्हू, आमकां सत कितें म्हण आमी जाणा जावं ना. त्या देखून जेजू म्हणटा सत तुमकां हर एकलें की सुटका दिता, सत आमकां हर एकलें की सुटका दिता. मगाच्या भवानी भयणी, तूं सत जाणा आसे गी, सत तूं जाणा आसे गी. सत म्हळ्यार कितें, जाणा आसे गी तूं. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां रचलें, हांगासर परमनंटली रावा म्हण कोणायकीर रचना. मगाचें न्हू, परमनंटली रावा म्हण न्हू कोणायकीर रचना. आमी हाडिल्ल्या हर एका वस्तूंकी एक एक्सपायरी डेट म्हूण बरोवन आसतात, एक एक्सपायरी डेट म्हूण बरोवन आसतात. थोड्या म्हयन्यांची एक्सपायरी डेट, थोडे वस्तू 2 वर्सां 3 वर्सां दवरयात. त्या देखून आमकां देवान कितलीं वर्सां हांगासर धाडलां म्हणलें गरजेचें न्हय, कितलीं वर्सां आमी जियेता म्हणलें गरजेचें न्हय. कितलींय वर्सां जियेया जाल्यार जियेत आसतना सुकल्लो रूख जावन जियेलात गी वा पाना बावनांतली रूख जावन जियेलात गे म्हणलें भोव गरजेचें. पाना बावनांतली रूख, पाना बावनांतली रूख म्हळ्यार कितें, दीस रात नियाळचें देवाचें उतार. आनी कोण दीस रात नियाळटा तो न्हंयच्या देगेर आसल्या रुखा बरी, ताची पानां केदींच बावनांत, केदींच बावनांत. तर मगाच्या बाबांनी भयणी, देवाचें उतार मौनपणी नियाळटा आसतना आमच्या जिवितांत काम करूंक आराम करता. रैत बी वोमता, वोंपोवन जाल्ल्या मागीर सकाळीं उठून वचून परत्यान उस्तोवन पळयना, कितें करता, मौनपणी राखता. 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, कितें म्हणी बरेंपण आसा गे पळय, परतून काडल्यार त्या देखून तो कितें करता, राखता, मौनपणी राखता. तें जावन आसा मगाचें न्हू. आमी पळया 7 मिनटाच्या विधानांत उतार विंचून काडटा आनी थोडोसो वेळ मौनपणी आमी नियाळटा. त्या देखून मीस जाल्ल्या उपरांत तशेंच मीस जाल्ल्या उपरांत तक्षण वेचें न्हय, 1 मिनीट म्हणी इल्लो वेळ बसचें. पळय कुमगार जाल्ल्या उपरांत पाटी येवन दिमी घालून गी, बसून गी, आमी इल्ल्या वेळ अर्गां मागणें काळजान जेजू आयला नियाळटा. आमी आयकल्लीं उतरां जावंक पुरो, आयकल्लो देवाच्या उतराचो नियाळ जावंक पुरो, आनी आमचे लागीं जेजू कितें उलयता तो इल्लेसो वेळ आमी आयकूंक प्रयत्न करता. त्या देखून वचून येया म्हणलें तर सिदा भायर वयचें न्हय, बगार 1 मिनीट म्हणी बसचें. मिसाचें पयलें 1 मिनीट म्हणी पयलें येवचें. कित्याक म्हळ्यार येता आसतना ट्राफीक ड्रायवींग तें म्हणटाना गडबडी जावन आसता, BP इल्लें हाय जावन आसता.
नॉर्मल जाता म्हणसर 1 मिनीट म्हणी मिसाचें प्रवेश गीत आराम जावचे पयलीं 1 मिनीट म्हणी येवन बसाचें खंय दीस आनी रात नियाळचें दीस आनी रात नियाळचें दीस आनी रात नियाळल्या वेळार कितें जाता आमकां म्हणल्या भशेन आमी नियाळ करनासतना कितें जाता आमकां आनी मुखार पळया चवथी ओळ पूण खोटे मनीस तशें न्ही खोटे मनीस कितें जाता कोण दीस आनी रात नियाळना तो वायट वाटेर चलता ताका जिविताची जर मेळची ना खोटे मनीस कितें जातात पूण खोटे मनीस तशें न्ही ते वाऱ्याक उबून वेतात या फुला बरी वाऱ्याक उबून येता फुला बरी त्या दुखून पळय मस्त जाण आज हांगासर थंय हांगा थंय गेला पुरा मेळटा आनी पुरा गांव भोंवतात न्ही म्हाकाचें न्हू आमी वसाचे वय देवाची उतरां आयकूंक नियाळ करूंक वसाचें सोडल्यार थंय गेल्यार मस्त पावरफूल थंय वसाचें म्हण वेचें न्ही ती कशें गे म्हण सांगल्यार देवाची उतार म्हणटा आमकां हांगासर ती ते मनीस वाऱ्याक उबून वेता त्या फुला बरी हांगातून अनेक कडेन थंय हांगा पुरा कडेन भोंवले फाटी येतना निराश जावन आयले आमी थंय गेलो कांयच जावना अनेकले कडेन गेलो कांयच जावना थंय गेलो कोणा कडेन वचनाकात सोम्या आमी खंय वेचें आन्सर कितें पेद्रोन विचारलें वता सोम्या आमी खंय वचूंक साद आसा खंय वेचें आमी खंय वेचें खंय वचें नाका कितें गरजेचें जिविताची आनी जिवीत दिवची उतरां जेजू सरशी मात्र आसात मग ताजे सरशी आमी हाजे मनशाच्या पाटी वचना जो जेजूच्या पाटी आमी हेजे खंय जेजूच्या पाटी आमी हाजे त्या देखून पूण खोटे मनीस तशें न्ही चवथी वळू ते वाऱ्याक उबून वेता त्या फुला बरी वाऱ्याक उबूनाच्या फुला बरी व्हडलें वारें आयल्यार पयस गेले ल्हान वारें आयल्यार थंय पडलें म्हळ्यार खंय जाल्यार वारें आयिल्लें बरी उबून वचून आसता आमी तशें जायना जो म्हाकाचें न्हू कोण देवाचे उतार दीस आनी रात नियाळटा ते वाऱ्याक उबून वच्या फुला बरी न्ही ते कितें जाल्यार कश्टांची मोड आयिल्ले वेळार सूख आयिल्ले वेळार उणेपण आयिल्ले वेळार देवाचेरच एका निजा देवाचेर पात्येणी दवरून जिवनचे व्यक्ती देखून देवाचें उतार आमकां सांगता सोदून वासा सर्वेस्पराच्या पुस्तकांतून सोदून काण वासा थंयतून तुमकां प्रेरण मेळून दी थंयसून तुमकां प्रेरण मेळून दी देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना दारो आनी नितीवंताच्या सभेंत पातकांक आसचो ना पातक्यांक आसचो ना जागो कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पो राखता आनी खोट्यांची वाट नासाक पावयता कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पो राखता पूण खोट्यांची वाट नासाक व्हरून पावयता ते देखून म्हाका आमी दीस आनी रात नियाळचें म्हळ्यार कितें दीस आनी रात नियाळचें म्हळ्यार आमी खोट्यांचे वाट्यांत चलनातले बेळी देवूच आमकां राखता ते देखून पळया किर्तन 91 आमी केदाळ नियाळटा मस्त पटी आमी घरा मागणें करतना म्हणटा वैयक्तीक आमी पैण करतना आमी मागणें करता किर्तन 91 देव राखणदार देव राखता देव राखता देव राखता त्या देखून असलें एक नियाळ आमी केदाळे केल्ले वेळार खंडीत जावन देव आमची मागणी आयकता त्या देखून आज आमी नियाळ्ळें उतार मोगाचें न्हू हेब्रेंक बरयल्या पत्रान 4 अध्याय 12वी ओळ थंयसर देवाच्या उतराची लक्षणां आमी पळयता देवाचें उतार कितें करता आमकां देवाचें उतार कितें करूंक प्रेरण कितें करता आमकां पयलीं जावन आसा देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक दुसरें जावन आसा पाजल्या 2 दारीच्या तलवाराकी प्रास चड पावरफूल चड कातरूंक तें शकता तिसरें जावन आसा प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सरसयत मेकळें करता पर्यंत विंदूंक ताका सकत आसा मनशाच्या काळजाचें अत्रेग आनी चिंतना देवाचें उतार पारखिता देवाचें उतार पारखिता त्या देखून आमी मस्तपटी आमकां निर्धार घेवंक जायनातल्या वेळार डिसिजन काडूंक जायनातल्या वेळार हें हांवें करचें सारकें गी सारकें न्हय गी मुखार कितें करीचें हांवें काडिल्लें मेट सारकें आसा गी ना गी म्हणले घुसपड आयिल्ल्या वेळार कोण आमकां मार्गदर्शन दिता कोण आमकां शिकयता मस्तपटी मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार मागणें करूंक जायनातल्या वेळार घुसपड आयिल्ल्या वेळार कोण आमकां प्रेरण दिता देवाचें उतार आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वर्सेस
8व्या अध्यायांत वर्सेस 26 थंयसर वाचला कळटा आमकां पवित्रात्मो आमच्या उणेपणांत आमकां आमच्या दुर्बळकायेन आमच्या उणेपणांत आमकां कुमोक करता खंय वचचें म्हूण कळना आमकां इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता तुवें मुखार वेता आसतना उजव्या गीत दाव्याक वचचें गे म्हणून हांव तुका सांगता थंयच तूं वच पळय देवाचें उतर कशें प्रेरण करता ताका तें आमकां प्रेरण जायचें जाल्यार पवित्र आत्म्यान आमचे लागीं उलोवची ती प्रेरणांची उतरां अशेंच मागणें करीचे म्हण आमकां शिकयचें जाल्यार आमी आमचें काळीज आनी मन प्रोग्राम करीचे कशें प्रोग्राम करीचे देवाचें उतराचेर आमी नियाळ केल्ल्या वेळार आमचें मन आनी चिंताप प्रोग्राम जाता तर म्हाका भावनांनी भयणीनो तसलें एक प्रोग्राम करूंक देव आमकां आपयता देखून एकच आमी नियाळया देवाचें उतर जिवे म्हळ्यार कितें देवाचें उतर जिवे म्हळ्यार कितें कीर्तनांत आमी पळयता 33 वर्सेस 9 कीर्तनांत 33 वर्सेस 9 देव उलयलो आनी सगळें उब जालें देव उलयलो आनी सगळें उब जालें आमी गायता पळय गीत एका सुत्रान सोमिया एकच सुत्रान सगळें उपजोवचें बरी जालें एका उतरान देव उलयलो आनी सगळें उब जालें एका उतरान सगळें उब जालें सृष्टी देवाच्या उलोवणे वरवीं आयली देवाच्या उलोवणे वरवीं देवान उलयल्ले वरवीं सगळी सृष्टी आमी कितें पळयता हर एकी उब जालें जुवांच्या सुवार्थ्यान पयलो अध्याय पयली बोड उतार आसलें आनी उतार शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो त्या देखून उतार देवाचें उतार मनीस जालो आनी तो आमचे मदें जियेलो तो उतार जावन आसलो आमचे मदें जियेलो मात्र न्ही आमचे लागीं जें कितें आमचो बरयलां पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें आमचे लागीं ताणें उलयलो आमच्या हर एकल्यांच्या काळजांत तें उतरांचे गुंडायेचें आमकां ताजें मोल कितें कशें आमकां प्रेरण दिता म्हूण ताणें आमकां शिकयलें त्या देखून ताणें सांगलें मागा मागणें करा मागा कितले मागणें करीचे आमी कळनासतना मागा निराश जायनाकात मागा उतार मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी हर एक दीस म्हणले बरी इम्मॅन्युएल देव आमचे मदें आसा त्या देखून कालचें न्यूजपेपर आयचें वेस्ट पेपर येस्टरडेज न्यूजपेपर इज टुडेज वेस्ट पेपर ते आमी कोणेंय हाडले वेळार आज हाडूंक गेला कालचें न्यूजपेपर कितले ताका मनीस जाला ती किलो लेखार दितात आयचें पेपर एका पेपराक इतलें मोल म्हूण आसा तें फाल्यां काण गेल्यार आमी तें वेस्ट पेपर त्या देखून म्हाका देवाचें उतार तशें न्ही पावरफूल देवाचें उतार हर एक नियाळटा आसतना आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत परिवर्तन येता तें देवाच्या उतराचें लक्षण कितें कीर्तन आमी पळयता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 55 वर्सेस 11 तें जावन आसा एक पावरफूल उतार तें खंयच्या कारणा पासून खंयचेय उद्देश दवरून देवान धाडला तें जारी करनासतना फाटीं येवचें ना एक दाखलो आमी पळया लाजरस विशयान आमी आयकला तो मरण पावल्लो आनी ताका खंय दवरलें निके पिल्लें ताका ताच्या मागीर जेजू आयलो 4 दीस जाल्ले जेजू म्हणटा लाजरस उठून भायर ये एकच उतार मेल्लो व्यक्ती उठून भायर येयलो देव उलयलो आनी हर एकी उब जालें जेजू ताणें एकच सांगलें मात्र एक उतर सांगलें मात्र लाजरस उठून भायर ये तालिता कुम उठ हांव सांगता उठ तूं उबें राव तुजें हांतोळ घे आनी घरा वच तुका भलायकी मेळ्ळी सुटका मेळ्ळी तुज्या घराज बचावी आयली एकच उतार मोगाचें नांव भलायकी दिवंक शकलें 3 उतरां आमी नियाळ्ळ्या वेळार आमच्या मागण्यांत 3 उतरां आमी नियाळ मागणें केल्ल्या वेळार वापर मागणें केल्ल्या वेळार जेजू ती उतरां जिवी उतरां आमचे मदें ती घडटात एक दीस एक मेरी रत्ना म्हणली एक स्त्री आसली तिणें जेजूचेर बाबड दवरलो आनी ती क्रिस्तांव जाली सगळें कुटाम म्हणटा क्रिस्तांव जालें मस्त वर्सां तिणें जेजूचेर बाबड दवरलो सगळें कुटाम
आनी तांकां एक आशा आसतली आमी क्रिस्तांव जायचे, आमी कुमगार सेवेचे, आमकांय बच्च्या बच्च्या वाटेर चलीचे, आमकां एक सक्कड क्रिस्तांव बरी आमकांय मुखार येवन जेजूक आमच्या काळजान स्विकार करीचे, ताका आमी बरी एक साक्ष दिजे म्हूण आशा आसली. आनी त्या सगळ्या गांवांत तांचें कस कुटाम जावन आसलें, क्रिस्तांव कुटाम, नवें क्रिस्तांव कुटाम तें. आनी तांणी त्या वर्सा बावतिजम घेतले दिसा म्हळ्यार क्रिस्तांव जाल्ल्या वर्सा तांचें क्रिस्मसाक कशें म्हणी एक बरें आचरण करीचें, आमच्या गांवच्या लोकांक पुरा दुबल्यांक व्हडांक सगळ्यांक सांगात मेळ्ळें, एक जेवण दिजें म्हण तांकां आशा आसली. त्या देखून हांचें दुबलें कुटाम एक हळ्ळेंत एक ल्हानशें घर हांचें. आनी तांकां आशा कितें म्हळ्यार क्रिस्मस जेजूचे जल्माचो दिवस हे वारस आमी पयले पटी क्रिस्तांव जावन आमी आचरण करचें, देखून सगळ्यांक आमी बरें जेवण दिजें, दोशी जेवण दिजें म्हण आशा. तांची दुबळे काय रुवी तांकांत दिसाचें जेवण मेळोवंक ते कश्ट आसलें. अशें आसतना ही मेरी रत्ना म्हणली इस्कॉलाक वचूंक वता, तिका वाचूंक बरोवंक कांय इंस येना. तिणें कितें केलें, घरा तिच्या मागण्यांच्या कुडांत एक बायबल दवरलो, तिका वाचूंक येनातलें. तिका एक बावट कितें म्हण सांगल्यार त्या बायबला लागीं वचून मागणें केल्यार तातूंत कितें बरयलां म्हण तिका कळीत ना, वाचूंक येना. तांतलें उतरां जिवी उतरां, जिवंत वाक्यಗಳು म्हण तिणें नियाळ केलें. एक दीस तांचे फिरगजेक हांव तें दियोकन जावन वावर करता आसतना थंयसर आसल्या वेळार एक आयताराचें वांजेल जावन आसलो. जेजून 5,000 लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासले आनी दादोशी जेवण वाडलें म्हणलें नियाळ. आनी तें नियाळ असो आसलो की आमी मागणें करता आसतनाय ह्या उतरांचेर बरोवसो दवरिचे, जेजू आमकां दिता. आनी तिणें कितें केलें, ती उतरां जिखून धरलीं. त्या क्रिस्मसा दिसा घरा कितें बरें आसा पुरा वस्तू तांणी हाडून दवरले, रांदचे वस्तू कितें बरें आसात घरा, कितें बरें गरज आसा हर एकी त्या बायबला मुखार हाडून दवरलें खंय. आनी सांगलें की येसुवे थंय इगर्जेंत त्या ब्रदरान दिल्लो शर्मा आमी आयकलो आनी आमकां तूं कितें बरयलां म्हूण कळीत ना. घोवाक आनी बायल्या दोगांयकी वाचूंक बरोवंक येना, आनी तूं कितें बरयलां म्हूण कळीत ना. ती उतरां नीज म्हण हांव पाती येता. आमकां एक बरें एक क्रिस्मस आचरण करीचें. आमचे कडेन तितलो तांदूळ आसो इतलोच आनी इतलेंच आसचें आमचे कडेन. आनी आतां भायर वचून चिकन हाडिचें तितलेंच, आमी इल्ले पयशे आसचे ते पुरा आमी हांगासर हाडून दवरता पूण पुरा दवरलें. मागीर मिसाक वयचे पयलें रांदून दवरून गेलीं. वेता आसतना मस्त पयसलो गांव तांच्या घरांतून बस स्टँडाक येवचें जाल्यार लागीं एक 8 किलोमिटर तांणी चल येचें, तांकां बसां नात येवंक. थंयतून मागीर परत्यान 25 किलोमिटर बसार येचें. तशें म्हणटा आसतना मस्त पयसले पयण मीस जालें. मीस जावन येवन सगळ्यांक ताणें सांगलें आज संजेर सगळ्यांनी आमच्या घरा जेवणाक येचें, कित्याक म्हळ्यार आमच्या जेजूचें बर्थडे क्रिस्मस. आमी पयले पटी क्रिस्तांव जावन क्रिस्मस आचरण करचें, सगळ्यांनी जेवणाक येचें. हळ्ळेन पुरा कशें गे म्हण सांगल्यार आमच्या घरा जेवणाक ये म्हळ्यार तुमी गेल्ले बरें एकलें वचना. कशें वेचें गे म्हळ्यार कुटुंबा समेत वेचें. कोणाकी इन्विटेशन दिता आसतना कुटुंबा समेत बन्नी म्हण आपयना, ती कुटुंबा समेत वेतात. तशें वेता आसतना त्या हळ्ळेची एकलीं लोक आमी घरा जेवण केल्लें बरी 9 वरां ये म्हळ्यार करेक्ट 9 वरां येनात. ती आज 9 वरांतून फाल्यां दनपरां म्हणसरी येवन आसतात जेवण करून वचून, ती रिवाज त्या हळ्ळेची. तशें आसल्या वेळार मेरी रत्नान रांदलें बरें करून. तिच्या भुरग्यांनी सांगलें की भुरगीं इल्लीं शिकलीं, तिणें सांगता भुरग्यांनी सांगलें की मम्मी इतलें रांदलें सगळ्यांक पावता गे आयिल्ल्यांक पुरो, आमकांच पावना. भितर तांदूळ ना, चिकन ना, तें ना, हें ना, खंयतून मेळटा. ताणें सांगलें की थंय शर्मा वेळार पाद्रेपान सांगूं नांगी त्या दिसता पुरा मेळटा. 5 उंडे आनी 2 मासलेनी वाडूं नांगी. आमचे कडेन कितलें आसा हांगा, व्हडल्या मोडक्यांत आसा, दी आयिल्ल्यांक. आनी त्या भुरग्यांक समजुना. कालें कर म्हणलें भुरगीं गेलीं. भुरगीं शिकलीं इल्लेशें, भुरग्यांक इल्लेशें शिकप आसलें. मेरी रत्ना आनी दोगांयक ताजे घोवाक दोगांकी शिकप नासलें. ताणें कंप्लीट पातयेणी त्या उतरांचेर दवरली. आनी अशें जालें. आनी लोक आयिल्ल्यांक पुरा ताणें सांगलें की कितलें जाय तितलें वाणकणया. आज आमचें घरा क्रिस्मस आचरण. लोक आयलो, जेवलो, गेलो, जेवलीं, गेलीं. नेक्स्ट डे दनपरां म्हणसरी लोक येवन जेवन गेलीं. मेरी रत्ना फोन कर सांगता फादर
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 250 ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅನಿಕಿ ಬಿತರसले शीत मुगदोना कडी मुगदोना कशें कितें करचें म्हण कळना फादर. तुमी आयल्यार जेवणाक आमच्याच घरा येया म्हणली. उदारपण पळया. कितलें रांदलें तुवें म्हण विचारलें. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ म्हणली. 5 kg तांदूळ, 2 kg चिकन. कितले जणांक वाडलें. मगाचे न्हू ह्या पॅसेज बायबल पॅसेजा विशयान मस्त शर्माव तुमी आयकला जावंक पुरो. हांवें ताजे वेर मस्त शर्माव दिलात. तुवें मस्त रेकॉर्डिंग केलें जावंक पुरो असले शर्माव. आनी आमी मस्त कितले वर्सांनी कितले शर्माव म्हाजेवर आयकुनात जाल्यार कोणें म्हणी आमच्या दोळ्यांत असली अजापां घडलीं पळयलात गी. पळयलां म्हळ्यार मेरी रत्नान मात्र पळयलां मगाचें न्हू. तें कितें घडलें तिका मात्र कळत. तिणें सांगता आसतना म्हाका एक सत कळीत जालें. तें सत कितें गे म्हण सांगल्यार मगाच्या भावा आनी भयणी, कोणाक पुरा वाचूंक येता, कोणाक पुरा शिकप आसा तांचे लागीं देवाचें उतर उलयता. तुका शिकप आसा, तुवें नियाळ केल्ल्या वेळार देवाचें उतर तुजे लागीं उलयता. आनी मेरी रत्नांक ताच्या घोवाक दोगांयकी शिकप नासलें. ताणी कितें केलें, देवाच्या उतरा लागीं उलोवंक आराम केलें. त्या दिसा आमी इगर्जेंत आयकल्लीं उतरां. आनी तो आसा गे ना की आमकां कळीत ना. वी बिलीव, आमी भरवसो दवरता, आमी पात येता, आमकां कळीत ना. तुवें कशें म्हणी कर आयल्या हरी एकलें की जेवण वाडजेत. ओन्ली बिलीव. पात येयलीं, बोवाड दवरलें. पळय कितलो घट बोवाड मगाचें. तिका कांय आमकां मेळ्ळें रिती रे परा मेळून रिती रे घेवंक तिका जायना. मस्त पयसलें घर, आयतारा मात्र मिसा घेवचें. खंय नवें ना कसोन देवाचें जर आयकाय म्हळ्यार तेंय जायना, वाचय म्हळ्यार तेंय जायना तिका. म्हळ्यार आयकूंक कळना, म्हळ्यार वाचूंक येना. बावडत पळया तिचो, बावडत पळय. ಅನೇಕ ದಿವಸ ಇದು ನವರ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾ, ಫಾದರ್ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ತೋ ಬರೋ ಡ್ರೈವರ್ ತಾನೆ ಆಶೆ ಮೇಳ ಮಕ ನಾವು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ म्हणालो. घरा सामान जेवंकूच कांयना, मस्त कश्टार आसात. बँकांत FD गी बँक बॅलन्स कांयच ना. एक ल्हानशें घर मात्र आसचें. इकला रे ताका कांय हडल्यान तितलें मोलय मेळना. हांवें सांगलें खंय तोन तूं हाडटय, देव दिता खंय, देव दिता. कोणान सांगलें तुका? म्हज्या बायलेन सांगलें. देव मागलें दिता खंय, देव मागलें. तिका कोणें सांगलें? तिका खंय गे शर्मावन आयकल्लें की तिणें देव दिता मागणें केलें, देव दिता म्हणून आयकलें खंय. आनी खंयसर आसा खंय देवाचें उतार सांगता खंय. बायबल ಹೇಳ್ತಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. देवाचें उतराचेर कितलो बावडत पळया, कितलो बावडत तांकां. मुखाच्यान आमी कितलीं किर्तनां बायट करून सांगलात, कितलीं उतरां हांवें आनी तुवें कितलें बरें करून आमी बायट करून, कितलें घरा मागणें करतना, तेर्स म्हणटना, भायर वतना, भितर वतना, आयलें गेल्लें कितले पटी आमी सांगलात. कोणें म्हणीत आसतलें आसर हें केल्लें पळयलात गे मगाचें न्हू. ह्या क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मनातल्या एका स्त्रियेन, त्या दादल्यान देवाचें उतर वाचूंकूच येना. ताणी एक नवें वेंचर करूंक भायर सरलीं. कितें गे म्हळ्यार आमी एक बस काणकेची कशें म्हणी कर बस कर बाडेक वचचें. आनी तें फस्ट ट्रिपूच आमचें फ्री ट्रीप, आमचें फ्रिगस घरांक आपूण काडून वेळांगणी वचचें म्हणून. हांवें सांगलें तांकां लॉस जाता तशें करनाकात. इल्लें म्हणी ना फादर, देव उदारमनान दिता आमकां, टेन्शन करीचें म्हणना. पयलें आमकां बस मेळचें फादर, मागणें करा म्हणलें. मागणें केलें मगाचें न्हू. मागण्यांनी परत जालें. तांकां आनीक सांगलें धैर्यान मेट काडा. कित्याक म्हळ्यार जेजू राखता जाल्यार तुमकां जाता की नांगी पळया पयलें. ताणें म्हळ्यार ना फादर, आमचे कडेन सकत ना, ताचे कडेन सकत आसा. लोन एप्लाय केलें. ताका कुमो करून मस्त जाण आयलीं. बसी बूक केलें. बस घरा मुखार येवन रावलें. जालें पयलें ट्रीप वेळांगणी गेली. पाटी वेता आसतना लोक पुरो सांगाता मेळ्ळो. आनी ताणें सांगलें ह्या मनशाच्या इतल्या उदारपणाक आमी फ्री भोंवल्यार कशें, आमी फ्री भोंवलो कशें. कितें पुरा चार्ज जाता आसलें गी ताच्या की 4 वांट्यांनी लोकांनी सांगाता मेळ ताका दिलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी लास्टाक ताका 1-2 इन्स्टॉलमेंट पयशे भरूंक जावनात, लोन काडलें. आनी ताणें सांगलें की जेजू आतां म्हाका इल्लें कश्ट आयलें, मुखार वचचें कशें आमकां कळना. जाल्यार तो आयलो, खंयसर बायबल दवरलो, आळे तुज्या उतराचेर पात्यांनी दवरून हांवें बस चडलें. आतां कशें म्हणी कर तुवें म्हाका मुखार वचचें वचे बरी करी जाल्यार म्हजें बस वेता. म्हजें सगळें कुटाम ह्या बसाचेर डिपेंड जावन आसा. आनी तां कांयच उणेंपण जायनासतना
बड्याचे पैसे पुराय कितें बरें आसले हर एक की ताका बरें ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक इल्लें एक्स्ट्रा ताका दिलें की आनी तो म्हणलो 2 वर्सांनी सगळ्या बसाचें रीण फारीक जालें आतां कंप्लीट बस म्हजें कंप्लीट बस आमचें म्हणलो कंप्लीट बस आमचें पळया मगो कितलो बावार्थ पळया कितलो गट बावार्थ पळयता असो ದೇವಾಚೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆದರೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ವೀಲರ್ ಕಾರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದು ಬಸ್ ಮಾತ್ರ. आम्ही कितें करचें म्हणून धांवून नासतना आमी त्या बायबला लागीं उलयता, कोणाक वाचोंक बरोवंक येना ती बायबला लागीं उलयतात. एक संगत म्हाका कळ्ळी, म्हाका एक विशय म्हाका समजले, कितें म्हळ्यार कोणाक वाचोंक येता देवाचे उतार तांचे लागीं उलयता, आनी कोणाक वाचोंक बरोवंक येना, देवाचे उतार नियाळ करूंक जायना, तांकां वाचोंक जायना, तांणी देवाचे उतर लागीं उलयतात. देखून सांगचे रितीरे गेले केदाळे येता आसतना देवाचे उतार हाडा, तुमकां वाचोंक येता गी नांगी कळिता जाल्यार येता आसतना ते उतार हाडया. ते उतार कित्याक म्हण सांगल्यार कॅरी युअर बायबल वेन यू आर यंग एंड वेन यू बिकम ओल्ड द बायबल वील कॅरी यू. तुज्या तरणाट प्रायार तुवें कितें करीचें म्हळ्यार तुज्या कुडीन सकत आसतना, तुज्या हातांत बॉल आसतना तें देवाचें उतार हातांत धरूंक लजे नाका, तें देवाचें उतार नियाळोंक वाचोंक आयकोंक रजे नाका, लजे नाका. तुका प्राय जाल्ल्या वेळार, सकडने संडिल्ल्या वेळार, कोणूच ना म्हणल्या वेळार, खंयसर वेचें म्हण कळनातल्या वेळार, म्हजी म्हणली कोणूच नात जीवघात करता, म्हजी म्हणली कोणूच नात म्हळ्यार चिंता येवचे पयलें मोगाचें न्हू, येवचे पयलें देवाचें उतार हातांत धरा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 46 वर्सेस 4 सांगता आमकां, तुज्या उतार प्राये पर्यंत हांवूच तुका वोवयतलो, आज पर्यंत हांवें तुका वोवयला आनी मुखार हांव वोवयतलो. केस दवे जाल्ल्या वेळार, सकडने सांडिल्ल्या वेळार हांव आसा म्हणटा देवाचे उतार, हांव आसा, भिये नाका. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, अशें आमकां बरवशान बरयल्लें उतार, मेरी रत्नान ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल्लें तें उतार, धैर्यान वचून त्या बायबला लागीं ताणें उलयलें, देवाच्या उतरा लागीं ती उलयलीं, आनी सगळें जिणी तांची एक आशिर्वाद बरी जिणी जाली. ती म्हणली आमकां उणेंपण ना म्हण ना फादर, मस्त उणेंपण आसलें, मस्त कश्ट आयले आमकां. एक पटी आमची गाडी मदेंत बंद पडली, कितें करचें म्हण कळना. आमी एकच सांगलें, जेजू तुजी खुशी आमची खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं दी, तुजी खुशी. त्या मदेन रातीक कोणी एकलो वेतलो, ताणें विचारलें ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. तो पळोवन तो एक मॅकॅनीक ताणें मागीर समाकरण दिलें. ताणें सांगलें ना, आय एम नॉट ऑन ड्युटी, म्हाका पयशे दिवचे म्हणनात, तुमी म्हज्या पासून मागणें केला पुरो. पळय देव कशें कुमाव करता फादर, बावडतां गेल्ल्या वेळार मस्त कश्ट आमकां आयले, उणेंपण आयलें, आमची भलायकी बिगडली, ती कॅन्सर पेशंट जावन कश्ट जाली, जेजू तिका कंप्लीट सुटका दिवना, आनीक कॅन्सरान कश्टून आसा. ती म्हणटा जेजू हांव जियेता पर्यंत तुज्या उतराचेर बरवसो दवन जियो म्हाका करपा दी, इतलेंच मागणें म्हजें. तें जावन आसा मोगाचें न्हू, दीस रात देवाचें उतार नियाळ्ळेचें प्रतिफळ. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी हर एकलीं क्रिस्तांवां, आमी केवल देवाचें उतार बायहार्ट केला पुरो गी, मस्तपटी आमी सांगल्यार पावता गी, मागण्यांत वापरल्यार पावता गी, वाचल्यार पावता गी आमी, ना, दीस आनी रात नियाळोंक जाय. दीस आनी रात नियळ्ळे व्यक्ती न्हंयच्या तडीक आसल्या रुखाबरी, ताजीं पानां बावानांत केदाळे आयिल्ल्या हर एकलें की मोगान तो व्यक्ती स्वागत करता. आपणा तें आसा गी ना गी, आसलें वांटून घेया म्हणटा. ती जावन आसा देवाच्या उतराची सकत. देवाचें उतर जेजून उलयल्ल्या वेळार मात्र जिवे न्हय, 2000 वर्सां पयल्या मात्र जिवे न्हय, आतांय जिवे. द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतराची सकत. तुमची भुरगीं शिकूंक पाटी आसात गी, तुमच्या भुरग्यांक तुमी पुरा दिला मोगाचें न्हू, हर एक दिला. बर्थडेक मस्त वस्तू तुमी गिफ्ट दिलात वय, बरें भुरग्यांक दिजे. तांचो म्हणलो एक बायबल तुमी दिला गी, तांचो म्हणलो बायबल दिला गी. दिवना जाल्यार आज दिया, आज दिया. आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांत बायबल आउट ऑफ कवरेज एरिया आसा नजो, आमकां हर एकलें की वाचचें बरी जायचें.
आमचे कडेन आमचीच म्हणली वस्त आसात, आमचेंत मोबायल आसा, आमचीच मुस्तकी आसा, आमचेंत म्हणलें कूड आसा आमच्या घरा रावोंक, रूम आमचेंत म्हणलें आसा, आमचीच म्हणली बशी आसा, आमचेच म्हणले ग्लास आसात. तुमचोच म्हणलो बायबल आसा गे. ना जाल्यार पयलें एक बायबल तुमचो म्हण दवरा, पर्सनल बायबल. मस्त पडी दूख आयिल्ल्या वेळार, कांयच मागणें करूंक जायनातल्या वेळार तो बायबल तुमच्या काळजा लागीं दवरा आनी सांगा, जेजू म्हजे लागीं उलय. म्हाका आतां वाचूंक की मोन येना जेजू, म्हाका मोन येवचें बरी कर. उलय जेजू. आज ह्या आराधना वेळार जेजू आमचे मदें हजर जावंक आसा, आमचे लागीं उलयता. त्या वेळार आमी कितें मागणें करचें? एकच मागणें, उलय सोम्या उलय, आयकता साकर तुजो. कोणाक वाचूंक येता तो बायबल वाचता, देवाचें उतर ताचे लागीं उलयता. कोणाक वाचूंक बरोवंक येना तो वा ती देवाच्या उतरा लागीं उलयता. तें शिकयल्लें एक अनभवार्थी आमी आपुणची क्रिस्तांव न्हय आसले व्यक्ती जेजूची वळख मेळिल्ल्या वेळार कशें तांचें तें परिवर्तन जालें. कश्ट आयिल्ल्या वेळारी, सुखांती, दुखांती, उणेपणांती कशें आमी भवार्थी जावन जियोवचें, कशें आमी न्हंयच्या तडीर आसलेल्या रुखा बरी जियोवचें म्हणलें शिकयल्लें एक व्यक्ती ती जावन आसा, मेरी रत्ना. तर आमी आमचो भवार्थ घट करया. देवाच्या उतराक आमी मोल दिवचें मात्र न्ही, पाळोवंक जिवन जिणयेंत पाळोवंक एक प्रयत्न करया. येया जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. तो आमचे लागीं आज उलोवंक आशेता. आमचे दूख, उणेपण, कश्ट आमचे मदें आसले वेळारी सोसूंक की आमकां कुरपा दी जेजू म्हण आमी मागणें करीचें की. येया मागया आराधनाच्या गितां मरिफात जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. ಅಂಗಹವಸ
जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा नी नन्न रक्षकनु तुमचो म्हजो रक्षक जेजू नी नन्न वैद्यनु तुमचो म्हजो सर्गीचो वैज जावन आसा जेजू नी नन्न संतृप्तियु म्हज्या जिणेचो शेवट उजवाड नी जेजू नन्न देवा तुमचो म्हजो देव म्हाका मुखार चलय सुम्या नी नन्न रक्षकनु नी नन्न वैद्यनु नी नन्न संतृप्तियु नी नन्न देवा ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ जेजू मुखार आमी दिंबेर पडला मगाच्या हांगा हांव आसा सुम्या जेजू हांव हांगासर आसा उणेपणान बरोवलो व्यक्ती अस्कत काय म्हणजे तें आसा कितलेक बडी आमी चिंतलें देवाचें उतार वाचल्यार पुरो थोडे बडी चिंतलें न्ही हाडल्यार पुरो म्हण चिंतलें आतां आमकां कळीत जाला जेजू आमी पाळूंक जाय देवाचे उतार जिवे क्रियात्मक दोन दारीच्या तलवाराकी प्रासडीत मापान कातरूंक तें सकता असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मस्तपटी सोमी आमी मरुभुमींत आसल्या त्या झाडा बरी आमी बावलां बावलां मात्र न्ही मस्तपटी आमी करपाल्या सोम्या जिविताचे कश्ट उणेपण हेरांची उतरां आमच्या कुडींत आसची पिडा मस्तपटी आमकां सकला घालून उलयलीं उतरां आमकां हर एकलें की दुकान भरलात थोडे पडी आमी चिंतलें आसा कित्याक आनी कोणा पासून हांवें जियेचें हे सर्व अस्कात कायम सर म्हज्या उणेपणांत आज म्हाका समजलें सोम्या तुजें उतार जिवें त्या व्यक्तीक नवें जिवीत मेळ्ळें जाल्यार तांच्या घराक कितेंय उणेपण जायनातलें बरें तुवें राखलें जाल्यार तिजी जाणवाय न्ही तिणें वाचलें न्ही बगार आयकल्लें तिणें भावार्थान जिखून धरलें आनी तुज्या उतराचेर ताणें फात्य आनी भरवसो दवरलें
आनी तुवें जशें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान धरून बापाक अर्गान दिवन हेरांक वांटले विशयान तिणें आयकल्लें मात्र पळोवना, खंयसरी वाचूना. तर तिका तुवें तसल्या बोवाडतान बरलें जाल्यार सोम्या हांव तुजेर भरवसो दवरतां. हांव हांगा आसां सोम्या. एक अस्कत मनीस, उणेपणान बरलो मनीस, दुबावान बरलो मनीस, मस्तपडी मागणें करता आसतना हें परस साद आसा गी जाता गी म्हूण चिंतलो मनीस. एक उडास दवरया, मनशाक हें असाध्य, देवाक हर एकी साद आसा. For you and for me it is impossible. For my God and your God it is possible. Everything is possible. Hanga havasa sonya, hanga havasa Jesus, hanga havasa Jesus, hanga havasa, hanga havasa Jesus, hanga havasa Jesus, hanga havasa Jesus, hanga havasa. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, उणेपणांतलो मनीस संवसारांत कोणूच ना. अस्कात काय हर एकलें तें आसता. हर एक आमच्या उणेपणांत, हर एक आमच्या अस्कात काय आमचो देव आमकां कुमक करता, आमच्या सांगाता तो चलता. तुजे कश्ट उणेपण तो समजून घेवंक शकता. आमकां हर एकले आमच्या जिवितांत मुखार वचूंक प्रेरण सकत ताचे तोंड वळटा. मोगाच्यान ताचे तोंड वळटा. त्याच जेजू मुखार बोवाडतान आज तुमी मागोंक आयल्यात गे. तुजे उणेपण, कश्ट, समस्या दवरून आयल्यात गे. असाध्य म्हणलें 1000 आसूंक पुरो, एकलो देव आमचो 1000 मुखार एकलो व्हेरी पावरफुल. एवरीथिंग इज पॉसिबल. तुवें फातीणी बोवार्थ दवरल्यार तुजो बोवार्थ कितलो गुंडायेचो गट आसा तितले अजापां आश्चर्यानी म्हणलें बरी. देव इमॅन्युएल, आमचो देव आमचे मदें आमकां हर एकलें कितो आशिर्वादान बरोवंक आशेता. उणेपण भोगिल्ल्या वेळार, निराश जाल्ल्या वेळार, अस्कातकायेची जिणे जियेत आसतना, पिडा गूण जायनातल्या वेळार, समस्यांक सुटका मेळनातल्या वेळार, बरें काम सोदून गेल्ल्या वेळार काम मेळनातल्या वेळार निराश जालें गे बाबा म्हज्या. कितें गे बरें कार्य जावंक आसा, मस्त अडखळे आयलात, कितें करचें म्हूण कळना. हर एक पटी एक मेट दवरता आसतना 1000 पटी चिंतचें पडटा सोम्या. हांव एका समस्येक वळख जाला. कश्टांत आसा हांव. कोणूच ना म्हूण म्हाका बगता मस्तपटी. आनी जेजू तुजे लागीं लिपोवन दवरचें म्हणलें कांयच ना. सत सांगिचें म्हळ्यार मस्तपटी हांवें जीवघात करूंक प्रयत्न केला. जेजू कडेन उलया. जेजू लागीं काळीज उगडा आनी सांगा, जेजू तूं आमची मागणी आयका तें म्हणलो बोवाड आमकां आसा. मगाच्या बाबांनी भयणी, तुमी तुमची मागणी, तेसावां, कश्ट, बेजाराई, उणेपण घेवन आयलात गे. तुमकां रिते हातांत, खाली हातांत जेजू धाडचो ना. बोवाडतान तुमी मागिल्ल्या वेळार तो तुमकां कुमक करता. तुमची पिडा गूण जावची ना, तुमचे समस्येक कश्ट पयस वचचे ना, परिहार मेळचे ना जाल्यार एक उडास दवरा. सोसूंक खंडीत आमचो देव तुमकां कुमक करता, पिडा गूण करता, भलायकी दिता. कशें तुमी तें फेस करीचे तसो शिकयता. भियेनाकात. वजें तुमचेर घालता आसतना तुमची कॅपॅसिटी कितें म्हूण तुमकां रसल्ल्या देवाक कळीत आसा. तुमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार
तुमकां तें वोवूंक जाता गे जायना गे म्हणलें तुज्या देवाक कळीत आसा. भियेनाकात, धैर्य घेया. आमचें काळीज उगण, दोनी हात आमचे वयर उबारया. आज तुमी कितें परा आंगवणें दवरून मागणें करून आशेवन लालेवन मागोवंक आयल्यात गी, हरी एकी तुमच्या मती हाडा. तुमच्या देवा लागीं हरी एकी सांगा, उलया ताचे लागीं. काळीज उगण थोडोसो वेळ ताच्या मुखार आमी उलया. तूं कितें परा सांगिजा मनशां भोगता जेजू, हरी एकी उलय. तुजें उणेपणाचें जिवीत अस्कत काय कितें परा तो मागोवंक आयले, हरी एकी समर्पण दी. तुज्या काळजान कितें परा जाय जें म्हाका आमच्या कुटुंबाची हरी एक योजना जेजू पोंताक भावय. उणेपण आयिल्ले वेळार धैर्यान सोसूंक म्हाका कुरपा दी. पीड आयिल्ले वेळार म्हाका जैत मेळूंक कुरपा दी. स्वामी जैत्यवन जायच्या सोसणीकायचें जेणें दी. म्हाका मागणें करूंक शिकय जेजू. म्हाका तुजी उतरां नियाळूंक शिकय. ती उतरां नियाळल्या वेळार हांव दीस आनी रात त्या उतरांचेर नियाळता आसतना म्हज्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर तुजें आशिर्वाद देवून येवंक दी जेजू. आमचे हरी एकले लागीं उलय. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನು, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. मंगळच्यान सकास दोनी हात आमचे अशे वयर उबारया. तुमची गरजां तेसावां कितें बरो आसास हर एक समर्पण दिया. तुमच्या हर एका गरजां बसून ह्या वेळार हांव तुमच्या बसून विशेष मागणी करता. कितें बरो तुमकां आज समर्पण दिवचें म्हणशें बघता. कितें बरो तुमकां असाध्य म्हणशें बघता, इम्पॉसिबल म्हणशें बघता.
म्हणजे तो जायना हें इम्पॉसिबल म्हाका कश्ट आसा मस्त कशें मुखार वचचें म्हणून तर कळना म्हाका म्हण बघता उबारले दोन्ही हातांत जेजूक समर्पण दिया जेजू म्हाका हें इम्पॉसिबल म्हाका हें असाध्य जाल्यार तुका हर एक साद आसा लॉर्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ हरियेकी जे देवाक साद आसा दोन्ही हात वयर भरल्यात हरियेकी समर्पण दिवन दोळे दांकिया सांगाता मेळ्ळें आमी स्तुती करता आसतना तुमचे पासून सुटकेचें समाधान मेळचें आसलें भलायकी मेळचें आसलें हरियेक तुमची मागणी समर्पण दिवन ह्या वेळार हांव मागणी करता दोन्ही हात तुमचे वयर भरा सांगाता मेळ्ळा आमी स्तुती करया हालेलुया 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 जेजू आज हांगासर आयल्या सर तुज्या भुरग्यांच्या तुजी खाकोळ देवे तांच्या तुजी कृपा लाभय समया तांकां खंयचें उणेंपण जायनातलें बरी तुजे कृपेचें बेसांव तांकां लाभय तांकां खंयचें उणेंपण जायनातलें बरी आशिर्वाद देवन येवं दी तुजें बेसांव देवन येवं दी ही तुजी भुरगीं रिते हातान फाटी वचनातलें बरी तांचेर आशिर्वाद घाल भलायकी मेळून दी सुटका तांकां मेळून दी कितें बरें तें आशोन लाल्योन आयल्यात हर एक तांकां मेळचें बरी जावं दी आज ताणें सकाळीं 9 वरांतून आतां पर्यंत तुका वेळ दिला जेजू तुजी उतरां तांणी आयकल्यात तुजेरच बोवाडतोन ते हांगासर आयल्यात समया आनी ते हर एकल्याचें मागणें तूं आयक दोशी जावन तांकां तूं वाडतय कशें तुवें त्या लोकांक तुवें दोशी जावन वाडलय ह्या तुज्या भुरग्यांक मोगान तूं वाड तांकां जाय आसली भलायकेचें जेवण तूं वाड समाधानाचें जेवण तांकां तूं वाड हांगासर कोण पर आयल्यात कोणा पासून पर मागणें करनासात हर एकलें की भलायकी मेळचें बरी आमी मागता एका भयणी पासून कॅन्सर पिडेतून गूण जावचे पासून आमी मागता आनी एका भयणीक जाय आसली संपूर्ण भलायकी मेळचे बरी मागणी विचारला आनी खाजारी जिवीत आराम करूंक बरी सैरीक मेळ दिवन मागणी करूंक आयल्या हर एक ते सावा समर्पण दिवया आज हांगासर तुमी सबार ते सावा दवरून आयल्यात भुरग्यां पासून कुटुंबां पासून समाधाना पासून खाजारी जिवितान समाधान मेळचे पासून भुरग्यांक वगीच खाजार जावं दी म्हूण मागणी करना सादगी ते सावा समर्पण दिवन सादगी हर एक जेजू कडेन उलया हालेलुया 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 जेजूक तो पळया हे देवडा सक्रामेंता आमच्या रुपा आमच्या मुखार तूं उंड्या रुपार हजर आसय आमकां हर एकलें की तूं सुटका समाधान दिताय येदिया वडा सक्रामेंता तुका आराधन नमस्कार मान फावो येद्या वडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करुया पूर्वेल्या त्या रूपा बोला नव्यो भीती आधार्या सल्बोवेच्या अस्कत्विस्व्या बाताची बोलतेया ससे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पोती महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समोसमी नावाटा आमेन प्रार्थुया हे देवाची सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टां सगळ्यास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सरवणीचो फळ सदांच आमच्या तामी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तर आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रस करताय ससनांच्या ससना आमेन
देखनी कडी बोर बसया मोगाच्या भाऊ भयणीनो आतां मिसाचें बलिदान आसा मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेलंकणी सायबिणीचें नोवेन आनी नोवेना उपरांत ते लावणी आसा ते लावणे उपरांत आमी सोमेस्तांनी स्टेला मारीस मंटपाक वचें थंयसर आमकां जेवणाची वेवस्था आसा आतां मिसाच्या बलिदानाक तेसावां ह्या परी आसात देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता जॅनेट मॉरस आनी कुटुंब मणिपाल वॉल्टर मोनीस बेंगलोर शेल्डन डिसोजा उद्यावर प्रिया निशाल डिसोजा नारावी जियारा इयान डिसोजा बैलूरू वियन्ना लीरो मेरिटा मैथ्यू कार्लो केलराई स्टीवन रेनिटा डी अल्मेडा पेत्रे आर्यन अमन लोबो केम्मण्णु स्टेला कस्तेलिनो उडुपी लिडविन डिसोजा आनी कुटुंब वर्काडी फ्रांसिस मचादो आनी कुटुंब संतगट्टे जॉयलिन बर्बोजा पांगळा रीना डिसोजा कोप्पा ग्रेगरी विल्मा आनी गियाना रॉड्रिगास उद्यावर रिशल मोंतिलोबो ब्रह्मावर प्रशांत एडवर्ड नोरोना पामूर ह्यूबर्ट नोरोना च्या आत्म्या खातीर मेस्तिता बेनेट नोरोना देरेबैल मेरी मचादो हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता लॉलिटा मेनेझस कालमाडी हिल्डा आनी फेलिक्स फुर्तादो हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता आन्सिला ओलिवेरा केम्मन एलियस आनी लिडविन मोंतेरो हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता आशा पॅट्रिक मोंतेरो कालमाडी पुलगतिरांतल्या आत्म्याक शांती मेळोवंक जॉस्विन डिसोजा बायकाडी तशेंच प्रेसिला डी सिल्वा हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता एम ए पिकाडो कालमाडी संतोषाची गीतां घालून सोम्यामी येता वेदी भोवती तुज्या मिरावता काळजा मोना एकवटान अर्गां स्तुती बलिदान सगळीं बापाक आज भेटयता बापा तुजी भुरगीं भिजता आमचे सदां मोग तूं सोबुदा पातकान पडल्यार भोव पयसल्यारी बोगसूंक सदां तयार आसाय बोडका तुळदारा संतोषाची गीतां गावून सोम्यामी येता वेदी भोवती तुज्या मिरावता काळजा मोना एकवटान अर्गां स्तुती बलिदान सगळीं बापाक आज भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंत पेद्रू आनी पौलू धर्मदूतांचे दबाजेक परब आचरण करन आसा आज आमकां एक वर्तें संदेश हें परब दबाजेक परब दिवन आसा पयलें जावन आसा सिमांव पेद्रू जाल्लो सावलो पौल जाल्लो हे दोगी भावार्थाचे आनी आमच्या पवित्र सभेचे एक घट्ट खांबे जावन आसात पेद्रू तुजेर हांव म्हजी इगर्ज मतां फिरगज म्हजें धर्मसभा बांदता म्हणटा जेजू आनी ताचेर बांदली कित्याक गी म्हळ्यार तांणी जें कितें आयकलें जें कितें तांणी भोगलें कितें परा एक्सपिरियन्स केलें तें तीं जियेलीं पातयेलीं बोवाडतान जिखून धरलें तांणी आनी ताच्या पासून आपलो जीव दिवंक सयत ते फाटीं सरले ना रक्त साक्षी जालें
तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकांय आमच्या जिवितांत ती सिमा वाचूंक पुरो आमकां आज एक आपोवणें आसा पेद्रू जावंक. आमी सौल जावन जियेलो जाल्यार आमकांय पौल जावन जियोंक आपोवणें आसा. हर एका व्यक्ती थंय परिवर्तन जावंक आज एक नवें आपोवणें आमकां आसा. आनी क्रिस्तांव जिणी जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देवाच्या उतरांचेर बाबर्त पात्येणी दवरची मात्र न्ही, आमी तीं उतरां जियेजे. तशें जाल्ल्या वेळार मात्र आमी कशें हेरांक बरी खबर दिवंक शकता म्हणल्या विशयांत आमी आज नियाळ केलें. आनी आमची जिणी जायजे हर एकलें की एक संतोशान आस्रो दिवची जिणी. ताका एक दाखलो आमी पवित्र पुस्तकांत किर्तनाच्या बुकांत पयल्या अध्यायांत 4थ्या वळींत आमी नियाळ केलें. तें जावन आसलें आमची हर एकल्यांचें जिवीत आमचें क्रिस्तांव कुटाम कशें गे म्हळ्यार पानां बावनांतल्या रुखा बरी आमचें जिवीत जायचें. तर जशें पेद्रू आनी पौलून तीं उतरां जिखून धरलीं आनी त्या उतरांचेरच बोवाट दवरलो, पात्येणी दवरली, ताच्या पासून ती जियेली आनी ती सुवार्ता बरी खबर हेरांक तांणी परगट केली. तसलेंच एक जिवीत आमचें जिवीत जावन ती आमकांय क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमच्या जिविता मरिफा साक्ष दिवंक कृपा मेळून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मस्तुपटी आमकां साबार अवकाश आशिल्ले सुवार्ता परगट करूंक क्रिस्ताक साक्ष जावंक आमच्या उतरां मरिफात करण्यां मरिफात जिविता मरिफात आमी हेरांक हांव क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक एक अवकाश आसलो. आमी होगडयला जाल्यार आसतोन तो अवकाश आमचो करून घेवंक आमी फाटीं सरचें नाका. आमची पातकां वळखून घेवया आनी एकामेकातून भाव भयणीतून देवातून बोगसाणे मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून तुगे वचना संकार करी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरिस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कुक सोम्याका कुक Kristaka kuka Kristaka kuka Somyaka kuka Somyaka kuka Mahima, 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 Mahima Deva Unsagi Ani Shanti Tacha Ishta Sonsai Sarves Pora Deva Sargi Chakraya Sir Podveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Din Wasta Tuja Tu Vaibhava Pasu Ami Tuka Vakarta Somya Jesu बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट तू बापा
जावच्याक बसता आमचे मागणे मानून घे नित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू होवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, भगवंत पेद्रो आनी पावलो तुझ्या धर्मदुताचे दबाजीक परब संभ्रमून आमी आज संतोस्तान एकठांव जाल्या. ताच्या मुन्यारपण्या वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक बाबार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वदां पाळूंक तूं समकां घटाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दोगदूंक सुरू केलें. जुवांच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें सीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानवली तें पळोवन पेद्रुकी धरूंक तो फुडें सरलो. हें बेकामीर उंड्याच्या परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धर्ण बंदेंत घालो आनी ताजो पारो करूंक सोग सिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकांहुजीर हाडचो म्हणून हेरोदीन आलोचन केली. पेद्रू अशें बंदोबस्तेर आसतना ताज्या पासत पवित्र सभेचे मागणें कळनासतना देवाहुजीत चडत आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकांहुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्यागारां मदें न्हिदोन आसलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवट्याचेरची पारे राखण करन आसले. अशें आसता एकाच स्वणे ताज्या बगलेक सरेस्परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड पांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, वेग्गीं उठ. तितल्यार ताज्या हाताच्यो सांकळी निकळोवन पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजो कामार बांद आनी तुजो वाणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताज्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजल म्हूण तो नेणा आसलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें तो पयलें आनी दुसरो पारो उतारले ते शाराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्याचेरची पावले. तो दारवटो पावयतल्या वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्याचेरची पावले. तो दारवटो आपापीच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान उतरलेलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका खरी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सडयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
सगळ्या अनबारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्कां स्तुती खळा नासता मोच्या वोंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं मोच्या आत्म्याक मोटवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्या संतोषा. सगळ्या अनवारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. मोची सवे मेळो सर्वेस्पराची केतकासया. एका ताळ्यान आमी सकळ ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो. हे आयकून सर मोच्या कश्टान मरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचे दोळे लावन रावता ते संतोष भरे जाता. तांची मुखां मळालो चेनके दीस बावाना. कश्टांतल्यान मोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आनी सगळ्यान मराकांतांतलो ताका निवारलो. सगळ्या अनवारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्तां भोवानी वेडो घाल. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिकोळ. ताच्या कोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. सगळ्या अनवारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सा पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बाली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितळसाणेचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक आत्रगून आसलेल्या
सोमेस्तांकी तो दितलो सोमी म्हजे बगलेनीच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली अशें शिवाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजांत शाबीत व्हरून पावतलो ताका सस्नाच्या सस्नाक महिमा जावं आमेन देवाचे उतर है देवाचे ओडकार उबे रावया Alleluia, 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 Alleluia. पेद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्म सभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाटे तिचेर सयत व्हरूंक शकचेना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या. जेजू सेझेरिया फिलिपी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. ताणें जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुवांव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तोवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात. सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तोवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उडापें केलें कोणेय मनशान न्ही बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें तूं संवसारी आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें आनी जें कितें तूं संवसारी सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. आमची बाबर्ताची उसारणी आमी करया. सत म्हणटान देवा सर्वपिता बापा सगळ्या पृथ्वीच्या विस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्वताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी संभवलो अंकार मरियेंतून जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें क्रस सोंसलें ताका क्रसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतालो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण हस्तांचें जिवीत. आमेन. पान संख्या 124 124. गे बापा तू होबुंडो वाय मोगान तुका आस बेटयता बदलून दये
호분도와 지비다간 니몬 막다 지빗 암체 तुझे देने तुझे वेने अरता रही करते जीवा तुझे कुरपे पेल्या सेवे फोळा बरी की बापा तू होऊंडो बदलून दये होऊंडोवा जीविताका दिमोन मागता म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदरात श्रेष्ठ मानून घेव. देवा आमच्या बापा, आमी तुका बेटोंक हाडल्या त्या दाना बराबर बगेम दरदुतां पेद्रोची आनी पावलोची खतपदीत विनवणी तुका तुज्या मुखार फावो. तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान हे बेटोनी करून तुका मानतात असलें जावं म्हण आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यान तुज्या महादरदुतांक वंदिता आमी. पेद्रोन बावार्थांत उसारलो सगळ्यो वती पावलोन त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजोणी. पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासी हिंडांतली घडलेली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली. पावलोन तुजो ताळो परज्यांक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरान आपापल्या आपणे परी क्रिस्ती कुटुंबान तांणी राष्ट्राक एकठायली. शेकी त्या सुभावार्थान रक्त साक्षी दिली तांणी आनी विश्वासी साकरांचें इनाम जोडली दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोषान ताची किर्ती गाजयतात. आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजी महिमेवन किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोतू. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो काता आनी हे कालसेंतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नरगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळकार तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगाती आनी तुजो पोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखण येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपात खाव गोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया मोगाचेनो ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्याक तुवें म्हजे भितर येवन चिंतेंबाक म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत पान संख्या 130 आणि 5 135. Semuja esumia rakta tuja enya evegia bedana kal sankarta swatha undo somya tu sosning jivitaso Saurasna Dev Sagiso Mokelo Amapatkanso Dev Ruka Kinkol Monshaso Kal Samucha Esomia Rakta Tucha Enya Evegia Bidara Kal Sankarta Swaka Vichit Vishal Tu Sagar Gurpeso Tum Somya Agasavaso Danya Jesu Tum Amso Parvaso Sadansa Tu Santo Samso Kal Sanmocha Esubia Rakta Tuja Enya Evegia Dikdara Kal Sankarta Swaka Undo somya tu sergi taun develop tu kata to jiye tolo somya ti tu undo sasnik jivi makati uso kal samucha esomia Rakta Tuja Enya Evegia Bidara Kal Sankarta Swaka Undo Somya Tu Amka Jividita Tuka Sevtato Kedisma Esomia Rakta Tuja
Inya Ibegia Itaram Kalsantarta Swag Kalsamuja Isomia Rapam Tuja Inya Ibegia Idaram Kalsantarta Swag प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्या. ह्या संस्काराचे गटायेन आनी भगवान पेद्रोचे आनी पावलाचे विनवणेन सदां तुज्या पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलेल्या गवळ्यांकाल तुका विश्वासी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळोवंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. दयेकन बसया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सोमेस्तांक. हांवें सकाळीं सांगिल्ल्या प्रमाणे तुमचो वो थोडो वेळ जेजूक तुमी दिला. हांगा येवन ह्या पूर्ण शेताक येवन देवाचें उतर तुमी आयकलां. सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं तुमी मागलां. तुमच्यो सर विनवण्यो, तुमचे सर काळजाचे अद्रेक ताका तुमी समर्पून दिल्यात. तुमकां भितरल्यान सोकासाय मेळ्ळी, शांती समाधान मेळ्ळें म्हणून हांव चिंतां. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचो देव कोणाय सोयरीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्या जाके 100 वांट्यांनी तो आमकां पाटीन दिता. तुमी हो वेळ जेजूक दिला, ताच्या सांगे तुमी करशिला. खंडी जावन 100 वांट्यांनी तुमकां पाटीन दितलो. शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांक. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतेरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हर एक हप्त्यांत सोनवारा दीस रेतीर येता. 9 तावन 12:30 पावणे 1 वर म्हणसर दुसरे पाद्राव येवन ही रेतीर सोलोन व्हरतात. येवच्या सोनवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मनादीक बाप रोमन पिंटो शिवमोग्गा दिएसेस. तुमकां रेतीरेक आयला सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाक सकाळीं ते आयल्यात. शिवमोग्गा तावन ते आयल्यात ही रेतीर सोलोन व्हरोंक. आज देवाच्या उतरा विशयांत आमकां गूढ नियाळ दिला. सक्रामेंताच्या आराधना वेळाचेर आमच्या गरजां खातीर तांणी मागलां, तशें ते मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात हांगासर आसात अनेक सोनवारा दीस हांगासर येवन गितां गावन आमकां मागोवंक कुमो करतात. जॉन फेरार तावन येतात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. रेतीर जाल्या उपरांत आतां वेल्यांकनी सायबिणीचें नोवेन आसा. नोवेना उपरांत तेलावणी आसा. तेलावण्या उपरांत आमकां सोमेस्तांक जेवणाची वेवस्था आसा. हांगासर एक कुकींग ग्रूप आसा.
मोगान हर एका सोनवारा दीस जेवण रांदता तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आतां रेतीरे कुमो केल्ल्याचें हांव नांवां सांगता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी तुमची मनाची वात घेवची. आज दनपारां जेवण स्पॉन्सर केलां इविटा मार्टीस आनी कुटुंब पांगला. दयकर मुखार येया आनी तुमची इविटा मार्टीस आनी कुटुंब पांगला. तशेंच रिटा कार्डोजा मणिपाल आनी जेरोम सल्डाना पेरंपल्ली. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमच्या पुणशेताची वार्षिक महापारंभ आमी आचरण करता. ह्या वर्सा पेस्ताचो विशय जावन आसा सर्गींच्या दिव्या दिवशी मोरये संगी अत्रेगान सोमकोवची यात्रिका. हाका तयाराय जावन ऑगस्टाच्या 6 तारखेतावन 14 तारीख पर्यंत सांजेर 4 वरार नोवेन आसतलें. नोवेनाच्या वेळार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, मिसाचें बलिदान, वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन आनी ते लावणी आसतली. फेस्ताच्या दिसा ऑगस्ट 15 तारखेर 4 पवित्र मिसाचीं बलिदानां आसतलीं. सकाळीं 7:30 वरार कोंकणी भाशेंत, 10:30 वरार फेस्ताचें संभ्रामीक मिसाचें बलिदान उडपी DSCचे गवळीक बाप भेटयतले. उपरांत सर्वांक दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. सांजेर 4 वरांचेर कोंकणी भाशेंत आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमकां नोवेनाक आनी फेस्ताक मुद्दाम दिवंक अवकाश आसा. तशेंच पिरजेंत रावूंक आनी दानी जावंक तुमकां अवकाश आसा. देव बरें करूं. आतां एक घडी बोर आमी दिंबी घालया आनी वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये बोनी तळी आऊंकारी बोबगे त्रिंदादी जेजूची बोनी आवय जावं ससन जावन तुका विंचून काडली. देव पुता तूं गरबी समावच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोसो आनंद परत्यान तुका दिवं. वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड येता. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये, तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पावचय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हळ्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायच्या आदारार बंदून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्हयतर म्हाका दिगर्जशे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. नोवेनाची तेसावां ह्या परी आसात. सर्जरी बऱ्यान जावंक, मोतीक समाधान लाबूंक, परगांवांत बरें काम मेळोवंक, भुरग्यांक शिकोवंक मोतीक उजवाड मेळोवंक, बरी सैरीक आनी फुडार लाबूंक,
भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, भुरग्यांचें उलोवणें सुडाळ जावंक, घराक बरें भाडें मेळोवंक, काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, गॅस्ट्रीक गूण जावंक, इज्रायलाची विजा मेळोवंक, वायट इश्टागा सोडूंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, लिव्हराची पिडा गूण जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड वग्गी मेळोवंक, गांठीची दूख गूण जावंक, गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक, शेजारा मोगान जिवंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, मुतांतलो उलोवप गूण जावंक, आर्थीक अडचणी बरी जावंक, आमाल पियोवणें सोडूंक, रातीक बरी न्हीद पडोवंक, आस्पत्रेंत आशिल्ल्या भावाक संपूर्ण भलायकी फाटी मेळोवंक, बिझनेस बरें जावंक, माथ्याचे केस सरचे रावंक, कामाचे इंटरव्यू पास जावंक, काम मेळोवंक, कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, राग उणो जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, बांदलेलीं शॉपां विकून वसोंक, आंगांतली कोरस गूण जावंक, बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक, USA आनी कॅनडा वसोंक, विजा मेळोवंक, कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक, घराक एक नवो रस्तो फावो जावंक, उडासाची सकत मेळोवंक, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, थायरॉयड गूण जावंक, रीण फारीक जावंक, हाताक बोळ येवंक, तकली गुवळ गूण जावंक, हातीन धरिल्लें घरचें काम बऱ्यान जावंक, माय सुने मदलो संबंद बरो जावंक, मोबायल एडिक्टांतावन सुटका मेळोवंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंत म्हाका आसची वर्ती पातयेणी विचारूंक हांव खुशी वता. तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कतावेन काळजान पेटयल्या सैमावत्या मोगान आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान जबार परसळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परसळांत वाडोवन दीत म्हणून अत्रेकतां. ये दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालते मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सशीन पावोवंथी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्याय सभे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या भुजोनदारा तुजी मीत मेहनतलेल्या दयेळाय लगे आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोमे आसोन तुमकां राखोंक
तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, जियेत आनी रास करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्यानो आतां ते लावणी आसा, त्या लावणी उपरांत मिस्टर लामारीस मंटापाक वचें आनी जेवणून तूं घरा वचें. देव बरें करूं. पान संख्य 331 331. Ofir bangaran neson kurpeşelan neton sokta sık sonsra çirani Sargis nivasana tham dekta tum mogal tishlam sarporyanti je charani Ofir bangaran neson kurpeşelan neton Kokta sık sonsra çirani Sırga singvasana tham Dekta ti mogal ishlam Sarporyanti je charani Bodvya sangi melum Karyanti kanaman Kurpevanti mai Pranam karyamogan Maturtalyanaami Gavyanti चे भजन Karya संध्यासवे Karyami बंदन Padvya संगी मेलम Karyanti कानामन Kurpevanti माई Pranam karyamogan Maturtalyanaami Gavyanti चे भजन Surya Sandhyasove Karyami Bhangan Suryo sannaman kertat Neketramu kutpintat Marye mae chamastaka Anjam borbakking daitat Namantika kertat Sarga ani sansara Suryo sannaman kertat Neketramu kutpintat Marye mae chamastaka Anchakar bhakting daitan Namantika kirtan Sarga ani sansara Padvya sangi melum Karyanti kanaman Kurpevanti mai Pranam karyamogan Madurtalyanaami Gavyanti चे भजन Surya Sandhyasove Karyami Bhangan Padvya sangi melum Karyanti kanaman Kurpevanti mai Pranam karyamogan Madurtalyanaami Gavyanti चे भजन Surya Sandhyasove Karyami Bhangan Ofir bangaran neson Kurpeşelyan neton Sokta sırk sonsa çirani Sargasi asana tham Dekta ti mogal dishlam Sarporyanti je charani
बोडव्या संगी मेळून करया ठिकाणामन कुर्पेवंती माये प्रणाम करया मोगन मधुर तळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्याचंद्रासोवे करया आमी वंदन बोडव्या संगी मेळून करया ठिकाणामन कुर्पेवंती माये प्रणाम करया मोगन मधुर तळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्याचंद्रासोवे करया आमी वंदन मोगाळ पुतसवे अंगवार मोळी आशीर्वाद दे आमकां जेसूच्या पवित्र काळचा आमा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माये अमवस्सत विनंती करे धैर्य सुकरा अमवस्सत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमवस्सत विनंती करा भाग्यवान कुर्साचे करुवे करुवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.